तुझे संगता रावण तुझे पवित्रपण राखून वेल्ल्या पवित्र देवा, मान आणि आराधन तुका पवित्र देवा. स्वप्नाद्वारे तुझी मांडावळ ताका कळीत केल्ल्या पवित्र देवा, मान आणि आराधन तुका पवित्र देवा. जळच्या बोल्यान मोइशेक दिश्टीक पडून तू इस्रायल सो देव म्हण परगटल्या पवित्र देवा, मान आणि आराधन तुका पवित्र देवा. मोइशेक वानो काडूंक फरमान दिवन तू आजाराली सुवात पवित्र म्हण परगट केल्ल्या पवित्र देवा, मान आणि आराधन तुका पवित्र देवा. सिनाय पर्वताचे दिश्टी पडून धा उपदेश दिला पवित्र देवा, मान आणि आराधन तुका पवित्र देवा. दर्यांतल्यान इस्रायल परजेक वाट करून दिवन उतरयल्ल्या पवित्र देवा, मान आणि आराधन तुका पवित्र देवा. बुकेला इस्रायल परजेक खाण दावन मान आणि लोवे वदक सून दिल्ल्या पवित्र देवा, मान आणि आराधन तुका पवित्र देवा. तानेला इस्रायल परजेक रेफिदिमांत कडपान तावन उदक पिवंक दिल्ल्या मोगाळ पवित्र देवा, मान आणि आराधन तुका पवित्र देवा. आमच्या भद्रतेचे कोटे जावन आसच्या पवित्र देवा, मान आणि आराधन तुका पवित्र तुझ्या देवा. पुत्र जेजू क्रिस्ताक आमच्या मध्ये दान आमची सोडवण केल्ल्या पवित्र देवा, मान आणि आराधन तुका पवित्र देवा. तुझ्या पुता जेजूक सत्मान तेला ससने जीवित बसयल्ल्या पवित्र देवा, मान आणि आराधन तुका पवित्र देवा. हांव तुमचे सर अपराध पुसून काडतलो आणि किदीस तांचो उडास काडचो ना म्हणल्या पवित्र देवा, मान आणि आराधन तुका पवित्र देवा. आमची सर पातकां दर्याच्या गुंडायक कान उडयल्ल्या पवित्र देवा, मान आणि आराधन तुका पवित्र देवा. आमकां नांवां आपयल्या आणि तुजी सफरजा कर घेतल्या पवित्र देवा, मान आणि आराधन तुका पवित्र देवा. तुझ्या पुताच्या जेजूच्या आमलेक रक्तान आमकां सोडयल्ल्या पवित्र देवा, मान आणि आराधन तुका पवित्र देवा. दुर्बळां सोडवणीची बरी खबर परगट करून तुझ्या एकल्याच पुताक अभिषेक केल्ला देवा, मान आणि आराधन तुका पवित्र देवा. तुजी विशीत कृत्यां गाजोवंक आमकां विसून काडल्या पवित्र देवा, मान आराधन तुका पवित्र देवा. जाणारांक लजे गलच्याक संवसारान पिशे म्हणल्याचे विसून काडल्या पवित्र देवा, मान आणि आराधन तुका पवित्र देवा. वरत्यांक सकला घालून खालत्यांक विसून काडल्या पवित्र देवा, मान आणि आराधन तुका पवित्र देवा. कष्टाच्या आकट्यांत आमची परीक्षा करच्या आमच्या पवित्र देवा, मान आणि आराधन तुका पवित्र देवा. पितुळीच्या सर्पाचे दिश्ट गेल्लेल्या हर एकला बचाव केल्ल्या पवित्र देवा, मान आणि आराधन तुका पवित्र देवा. तुरीच्या नादाक जेरिकोचे पागोर कोसला अशें केल्ल्या पवित्र देवा, मान आणि आराधन तुका पवित्र देवा. जोशुआच्या उतरा सूर्य आणि चंद्र तटस्थ राविल्ल्या पवित्र देवा, मान आणि आराधन तुका पवित्र देवा. एलियाच्या उतराक लागून दुकोळाच्या दिसांनी मोडक्यांतले पीठ आणि बरलेंतल्यान तेल खाली जायत ते बरी केल्ल्या पवित्र देवा, मान आणि आराधन तुका पवित्र देवा. एलियासो दगलो उदकाक मारतना न्हंयचे उदक 2 वांटे केल्ल्या पवित्र देवा, मान आणि आराधन तुका पवित्र देवा. जेरिकोचे उदक आशीर्वादीत करून तांची भूंय इठाळ केल्ल्या पवित्र देवा, मान आणि आराधन तुका पवित्र देवा. नामाना गुण करताचे आंग वचून ल्हान भुरग्याच्या आंगा पर्यंत केल्ल्या पवित्र केल्ल्या नितळ केल्ल्या पवित्र देवा, मान आणि आराधन तुका पवित्र देवा. बाबा भयणी देवाचें पवित्र म्हण नांवाडचें कितलेशें आसा. आमचो देव पवित्र देव. इजाया प्रवादीक दिश्टीक पडलो देव अध्यक्ष इजाया प्रवादीचें पुस्तक आपलें देवाचें दर्शन ताका मेळ्ळें. देव त्या सिंहासनाचेर बसून आसलो. जैते आंज ताचे भोंवतणी आसले गायन ते करतले आनी ताका ताची महिमा वाखणतले. त्यास देवाक आमी सक्कड या घडये आराधन करया, ताची महिमा वाखण्या, ताची स्तुती करया आणि त्या पवित्र देवाची महिमा वाखणून आमी आतां गीत गायता आसतना संतोष आमच्या काळजांत भरून दी, कित्याक आमी पवित्र देवाच्या हाजीरपणांत आसा. बाबा भयणी इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत तें घडीत आज हांगासर आमचे मदें घडटा. कित्याक तोच देव जेजूच्या रुपार हुंड्याच्या रुपार आज आमचे मदें आसा. पवित्र देव आमच्या कोरा मदें
आज आपले पवित्रपण आमची ती वाळोवन ताची सकत आमची ती वाळोवन ताच्या आमलेक रक्तान आज म्हाका आनी तुका अभिषेक करन आज आमकां पवित्र करसो देव आमचे तातले रेख पातकाचें खत पुसतें धुवन काडन आमकां नितळ करन आमचे काळजाचे गाय गुण करसो तो पवित्र देव आपणाचो जीव असो आमचे कितें वाडोवन आज त्या पवित्र जिवान आमकां भरसो तो देव पवित्र देव आमचे मदें आसा त्या देवाची स्तुती करया होगलाप दिवया ताका महिमा दिवया संतोषान आमी ह्या घडये आनी सक्कड त्या देवाक आमी वाकणया. पाणसंको 36 पेज नंबर 36. ನೀ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವು ನೀ ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನಾಥ ನೀ ನನ್ನ ದೇವ ನೀ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವು सक्कड म्हणया संगता काळजांत ನೀ ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನಾಥ ನೀ ನನ್ನ ದೇವ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಹರಸಿ ನನ್ನ ಮುಖ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆ ನೀನೆ ಸರ್ವವೆಂದು ದಾಸನು ನಾ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಹರಸಿ ನನ್ನ ಮುಖ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆ ನೀವೇ ಸರ್ವವೆಂದು ದಾಸನು ನಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ. बाबा बहिणी जेजू तुझा रक्षक या घडये आज माग ताच्याकडे या उंड्या रुपात तुझे सांगता आजार असतो जेजू तुझो रक्षक तुका राखचे तें कोटे खंयच्या वायट शक्त्यांक तो तुजे चर येवंक सोडिचो ना फातकाचे शक्ती तुजे येवंक सोडिचो ना देवसाराचे शक्तीन तो नाश करचे तो दैवीक रक्षक तुझ्या आनी मुझे सांगता आसा पिडा गुण करता बाबार्थान तू ये त्या जेजू कडे तुझ्या पिडा गुण देतात खोडकार आयलो म्हणा लागलो जेजू लागी सोम्या तुवें कुशे वेळार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता सोम्या तुवें कुशे वेळार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता आनी तक्षणा जेजून म्हळें हांव कशें व्हरता नितळ जा आनी तो गुण जालो 12 वर्सां हांवें पिडेन कस्तूची स्त्री बाबार्थ काणयो जेजू लागी येयली हांव फकत तेजें आंग वस्तू आपणीन जाल्यार पुरो बरी जातली बाबार्थान तिणें चिंतलें आनी तिच्या बाबार्थान वचून जेजू कापडताना जेजू म्हणालो स्त्रिये तुज्या बाबार्थान तुका गुण केलें आमचो जेजू आत्मीक वैज जावन आसा आमचे कुडीचे पिडा आत्म्याचे पिडा तो गुण करता आमच्या मतीक संतोष दिता त्या जेजूक आराधन करया नी नन्न रक्षकनो नी नन्न वैद्यनो सक्कड आमी काळजांत जावन म्हणया आनी त्या सोम्याक आमकां आमी समर्पया.
ನೀ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನು, ನೀ ನನ್ನ ವೈದ್ಯನು, ನೀ ನನ್ನ ಸಂತೃಪ್ತಿಯು, ನೀ ನನ್ನ ದೇವ, ನೀ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನು, ನೀ ನನ್ನ ವೈದ್ಯನು, ನೀ ನನ್ನ ಸಂತೃಪ್ತಿಯು, ನೀ ನನ್ನ ದೇವ. ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ, ಹರಸಿ ನನ್ನ ಮುಖ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ, ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆ ನೀವೇ ಸರ್ವವೆಂದು, ದಾಸನು ನಾ, ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ, ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ, ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ, ದಾಸನು ನಾ, ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ, ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ, ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ, ದಾಸನು ನಾ. बाबा बहिणी, तुझ्या आवयच्या गर्भांत तावन तो बाहेर आयल्या त्या गडयेत तावन तुजो जेजू तुझ्या दोळ दवरना आसा, तो तुका आनी म्हाका सांबाळटा. खंयसर हांव गेल्यार ताची दिश्ट मुजेर आसा. खंयचे दुस्मान म्हाका येवन दाड घालतीत, खंयच्या घडये खंयच्या अवघड म्हाका खंयच्या अवघड सांपडायतीत, असल्या कश्टांच्या घडयांनी तूं आनी हांव आसल्या वेळार जेजू मुजेर दोळो दवरता. हांवें तुवें भिवूंक ना बाबा बहिणी, एकसरपण तुका भोगूंक पुरो, पूण जेजू तुजे सांगाता आसा. तूं घरा आसल्यार ही गरजे गेल्यार, पेंटेक गेल्यार, परगांवा गेल्यार, गांवांत असल्यार, खंयच्या जाग्यार तूं गेल्यार, तुजो राखणो, तुजो जेजू, तुजो सडवंडार तुजेर दोळो दवरनासा. फकत तूं तुजो बाबार्थ बाबा बहिणी जेजूचेर तुवें दवरूंक जाय. म्हज्या सांगाता जेजू आसा, हांव एकसुरो ना, हांव कितेंच एकसुरो ना. खंयच्या वेळार हांव पिडेस्त जाता, खंयच्या वेळार हांव कश्टान पडटा, म्हजो जेजू आपल्या हातांनी म्हाका वावयता, आपल्या हातांनी म्हाका उखलता आनी म्हाका तो राखता आनी सांबाळटा. असलो मोगाळ जेजू हांवें कंत करूंक ना, हांवें टेन्शन करूंक ना, हांवें भियोंक ना, आकंत करूंक ना, कतीन बुडोवंक ना. कित्याक ताणें सांगलां भियेनाकात, भियेनाकात. हांव तो वारें वादळ आयिल्ल्या वेळार, काळोखाच्या वेळार, रातीच्या मध्यान रातीच्या वेळार शीस दोणीर आसले, दोण हालताली, बुडोवंक जाल्ली आनी ते भियेले. जेजू तांचे सांगता ना म्हणून, पूण जेजू उदकाचेर सोलो न्हू, तांचे सरशी आयिल्लो. तांणी चिंतलें तो मेल्ले म्हणून, पूण तो मेल्ले न्हय आसलें. जिवंत जेजू तांचे सवे आसलो, तांचे बगलेक आसलो. बाबा बहिणी, तसो जेजू तुजे सांगता आसा. हांवें सैते फूट मेल्ले म्हूण चिंतना, हांव एकसुरो म्हणून भियान कंगाल जातना, हांव म्हज्या दोळ्यान तुका वळयत आसतना, हांव रडतना, हांव कठीण टेन्शनार पडतना जेजू म्हजे सांगता आसा. म्हजीं दुकां पुसता, म्हजी पाट तापडता, पुता दुवे भियेनाका, म्हाका धैर्य दिता. त्याच जेजूको आमी आराधन करया आनी आमकां आमी समर्प्या. नी ನನ್ನ ಬಾಲಕನು, ನೀ ನನ್ನ ಆಶ್ವಾಸನೆ. ನೀ ನನ್ನ ಪಾಲಕನು, ನೀ ನನ್ನ ಆಶ್ವಾಸನೆ,
ನೀ ನನ್ನ ಮುಂಬಲವು ನೀ ನನ್ನ ದೇವಾ ನೀ ನನ್ನ ಪಾಲಕನು ನೀ ನನ್ನ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀ ನನ್ನ ಮುಂಬಲವು ನೀ ನನ್ನ ದೇವಾ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಹರಸಿ ನನ್ನ ಮುಖ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆ ನೀವೇ ಸರ್ವವೆಂದು ದಾಸನು ನಾ hanga hau asa Jesu hanga hau asa Jesu hanga hau asa Jesu hanga hau asa hanga hau asa Jesu hanga asa Jesu hanga asa Jesu hanga asa Alleluia Jesu Alleluia Jesu Alleluia Jesus, Alleluia, 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 लोक रक्षकनाथ येशू आराधना येशू महिमे हालेलुया 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 विश्वास रक्षित देवा हालेलुया 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 Jesus, you are my master, Lord. I worship and adore you. Jesus, I believe and trust you. Hallelujah, 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 hallelujah. हर गंध को सुनिया जब लाभ का दिने सर्वंतला हालेलुया 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 praise the Lord hallelujah 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 praise the Lord praise the Lord praise hallelujah 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 हालेलुया भाऊ बहिणीनो थोड्या दिसांनी एक 7वे क्लासीचो भुरगो तशी आवय बापय हुशार ना पद्धतका आस्पत्रे करूंक आसा म्हणून म्हजे लगीं मागणें करूंक आपोवन हाडून आयली एका दुर्बळ्या कुटुंबांतली ती आनी हांवें विचारलें खंयच्या आस्पत्रेक तुमी वेतात ती म्हणाली आमी कंगनाडी आस्पत्रेक वेता कितें प्रॉब्लेम हांवें ती म्हणाली पण ताका एक प्रॉब्लेम आसा हर्निया प्रॉब्लेम आसा ल्हानसो भुरगो मस्त दूख दिसता देखून ताका मायनर सर्जरी जावंक आसा आनी हांव जाणा आसलो तें कुटां मस्त दुर्बळें म्हणून हांवें विचारलें पयशे आसात की तुमचे कडेन म्हणून आनी ती म्हणाली ना फादर आशिल्ले इल्लेशें आमी भांगार इल्लें अडव दवरून आमी दवरचें मागीर सोडोवचें दास मागीर जाल्या उपरांत म्हूण आमी चिंतलां म्हणून लागलीं हांवें म्हळें तुमी किसा विचारून फाटीं करता सांग फाटीं कित्याक करता दाखचे नाकात हांवें आमच्या इगर्जेच्या ऑफिसाच्या क्लार्का लागीं सांगलें आमचो ते इम्पिडन्सांक कुमोग्रसो फंड आसा त्या फंडांतले इतले पयशे चॅक बरय म्हळें ह्या कुटुंबाक दी बिरमो तूं तीं कश्टांनी आसात एकल्यान घडचें त्या भुरगीं आनी पतीनी इल्ली पिडेस्तूस आनी
जाल्यार तांकां इसारोंक दक्षिण आनी ती चेक दिली बापूयच्या तोंडांत दोळ्यांतल्यान दुकां देंवली म्हणालो फादर इसारूंक जावना कश्टातले पूण तुमी आमकां समजून कुमो केली तुमी जावन दिले फादर तुमकां मस्त देव बरें करूं म्हणालो दोळ्यांतल्यान दुकां येयलीं परत्यान घरा गेल्या उपरांत इल्लें मागून प्रदडलें घरा गेल्या उपरांत परत्यान थंय जावन म्हाका फोन करता फादर तुमकां मस्त देव बरें करूं कश्टांत आमकां पाविल्ल्या खातीर भावा भयणी एक मनीस पळया ल्हानशें एक उपकार केल्लो खंय एका पिडे चावला इल्लीशी कुमो केल्या त्या मनशाक इतलें भोगलें 2 पटी वचून गांगांत आनी घरा वचून परत्यान थँक्यू म्हणालो आनी आस्पत्रेंत ऑपरेशन जावन डिस्चार्ज जावन परत्यान येवन म्हजे लागीं येयलें आनी परत्यान देव बरें करूं म्हळें तांणी मनीस पळया तडीपटी केन्ना असलें बरेंपण भोगता तो उपकारी जाता देवान बाबा भयणीनो म्हाका आनी तुमकां केल्ले उपकार कितले आनी त्या देवाक आमी देव थँक्यू जिजस म्हणटा गी थँक्यू लॉर्ड म्हणटा गी कितले बटी आमी देवाचें बरेंपण अनुभव करता देव आमच्या जिवितांत असलीं अजापां असर्यां करता थोडी फावटी चिंतिनातल्यो संगती देव आमकां जिवितांत करता आमकां समजना हें कशें जालें पूण देव हें सगळें करता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया जर हांव तुमचे पैकी थोड्यांक कोणी हांगा साक्ष दिवंक आपयल्यार तुमी येवन सांगशात देवान आमकां इतलें बरें केलां तितलें बरें केलां म्हजे कडेन आसात म्हज्या अनुभवांत आतां ते कितलेशे अनुभव आसात देवान कुमो केल्ले बाबा भयणीनो तो देव विचित्रां करता आमचो देव विचित्रां करचो देव आमचो देव आमकां सांबाळतो देव आमी मनीस कश्टांत आसल्यार तो पळयता आनी आमच्या कश्टांनी आमकां तो पावता आनी त्या देवाक आमी सदांच अर्सिजे रोमाकारांत बरयल्ल्या पत्रांत सांत पावल म्हणटा आमच्या देवान ताच्या पुताकच आमकां दिला ताच्या पुताकच दिला अशें व्हरतें कितें करूंक साध्य आपल्या पुताकच दिल्ल्या देवाच्या मोगावर तो मोग खंयचो आसा म्हणटा सांत पावल रोमाकारांत बरयल्ल्या पत्रांत पळया त्याग म्हळ्यार असो देवान आमचो मोग इतल्या मट्टार केलो ताच्या पुताक ताणें धाडलो त्या पुतान आमचे खातीर कश्ट सोंसले आमचे खातीर रगत बरयलें आनी हें सगळें कित्याक तुज्या आनी म्हज्या मोगान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तर आमी एक घडी भर देवाक अर्घ आनी स्तुती करया आमी ताणें केल्ल्या बरेपण आमी वाकण्या तुमची जाप अर्घ आनी होगलाप तुका सुमयान जेजो एक घडी भर आमी सकड देवान केल्लें अजापां आमच्या मोतीन धाडया एक घडी भर सकड उडास करा तुमच्या जिवितांत देवान कितलें सगळें केलां कितले उपकार केल्यात कितलीं अजापां केल्यात कितल्या रितींनी ताणें तुमकां आपडलां कितल्या रितींनी कश्टांतले राखलां एक घडी भर उडास काडा जेजूची अजापां उडास कर आमी सकट ताका होगडसिया आमच्या जिवितांत जायतीं अजापां गेल्ला सुमयान जेजो अर्गांनी होगलाप तुका सुमयान दोगांक कुर्ड्यांचे दोळे उक्ते केला मोगळा जेजो कानान घान स्त्रियेच्या दुवेक तिचे देवसार लागले तिच्या दुवेक गुण केल्ल्या मोगळ जेजो शतपतीच्या साकराक आर मारिल्ल्या ताका गुण केल्ल्या मोगळा जेजो मोनो एक मनशाक तरणाट्या तुजे तर्शी आडयल्या वेळा ताच्या मोनेपण कांड उडोवन ताका गुण केल्ल्या मोगळा जेजो पेद्रूच्या ससुमायक तापान ते गुण केल्ल्या मोगळा जेजो उत्सांबळ दर्यो शांत केल्ल्या मोगळा जेजो असंख्य देवसार लागले त्या मनशाक समाधींत आसल्या ताका देवसार तावन सुटका दिवन ताका बरें केल्ल्या मोगाळ जेजो गलिलेच्या दोगांक कोडकारांक नितळ केल्ल्या मोगाळ जेजो जायराच्या दुयेक
जिवंत केल्ल्या मोगळा जेजो अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू 12 वर्सां रक्तस्त्रावाच्या पिणेन कष्ट त्या स्त्रियेक त्या तुका आपड लगडये गुंड केल्ल्या मोगळा जेजो अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू आर मारलेल्या त्या मनशाक उकोन नडल्या ताका उठ आनी सहल म्हणून गुण केल्ल्या मोगळा जेजो अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू आकुडलेल्या हाताच्या गुण केल्ल्या मोगळा जेजो अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू मोर लोकेच्या पिढ्या घराक गुण केल्ल्या मोगाळ जेजो अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू जेरिकोच्या कुरड्या भारतेवे गुण केल्ल्या मोगळा जेजो अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू 5000 लोकांक गुंड्या मासल्यान वाण ददोशी केल्ल्या मोगाळ जेजो अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू सिनागोगान देवसार लागले त्या खोट्या मनुष्याच्या आंगारांतल्या देवसारांक सोडयल्ल्या मोगाळ जेजो अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू आमच्या जिवितांत सदांच आमच्या संगता सलच्या मोगळा जेजो अर्गाने होगलाप तुका सोम्या आमच्या कष्ट दुखा वेळार आमच्या संगता रावन धैर्य दिवच्या मोगळा जेजो अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू आमच्या जिवितांत आमी रडतना आमची दुखां पुसून आमकां बुजयल्ल्या मोगळा जेजो अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू आमच्या कुटुंबां जिवितांत मोगार पर आमचे संगता रावन आमचे कुटुंब एकवटान आनी देव बिरांतीन सांबाळिल्ल्या मोगळा जेजो अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू लग्न जिवितांत आपल्याक आमच्या कुटुंबान येतना मोग आनी बोगसाणें दिवन तें परत एक करते तुटून गेल्या वेळार परत एक केल्ल्या मोगळा जेजो अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू आमच्या कुटुंबांनी वारें वादळ येतना शिसात संगी तूं रावली बरी आमचे संगत रावन वारें वादळ शांत करच्या मोगाळ जेजो अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू आमच्या व्यापारांनी वहिवटांनी क्रशेच्या वावरान नश्ट जाताना आनी आमकां त्या वेळार धैर्य दिवन बरवस दिवच्या मोगाळ जेजो अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू जिवितांत काळोख येताना आमच्या मोतीक उजवाड दिवन मुखार वयची वाट वक्ती करून आमकां सांबाळच्या मोगाळ जेजो अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू लेखावर ते कुटुंबाचे वत्तड आमचेर पडता आसतना ते हाळू करून आमकां सुटका दिवच्या मोगाळ जेजो अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू कुटुंबांत पिडा येताना आमकां भलायकी दिवन कुडयांत पेशी बोळ दिवच्या मोगाळा जेजो अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू वायट सुवयांक आनी वड्ड्यांक सांपडतना तुज्या कुरप्यान आमकां बरें करन तांतलें भायर येवंक बोळ दिवच्या मोगाळ जेजो अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू हर एका आयतरांनी हेरा दिसांनी तुजी कूड आनी रगत आमकां दिवन आमचो बाबार्थ घट करच्या मोगळा जेजो अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू आज ह्या आराधनांत उंड्या रुपार आमचे संगता रावन आमकां कुरपेचे आशिर्वाद आमचेर वचच्या मोगाळ जेजो अर्गाने होगलाप तुका सोम्या ह्या पुणशेतांत हांगासर येवच्या हजारो भक्तिकांक हर एकल्या तांच्या गरजेनी पावच्या मोगळा जेजो अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू आपले त्या सवा हिरा ते आंगण्यो घेवन हांगासर येताना हर एका भक्तीक बरवशान संतोषान पाठींदरच्या मोगळा जेजो अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जायते पिडेस्त सालोरसाच्या पांयदळे हांगासर मागतना त्या पिडेस्तांक गुण करण पाठींदरच्या मोगळा जेजो अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू तुजेर भरवसो दवरला ह्या पुनशे तुजेर भरवसो दवरला हर एका भावार्थ्याक आनी भक्तिकाक तुज्या दैवीक आशिर्वादांनी भरच्या मोगळा जेजो अर्गाने होगलाप तुका सोम्या ह्या जेजू पुनशेतांत आमकां बरें अपुर्बाचे रेक्टर आनी विगार आनी याजक दिवन तांच्या मार्फत आमची जिणी पवित्र करच्या मोगाळ जेजो अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू आमच्या जिवितांत आमी कंगाल जाताना निराशी जाताना सालवताना आमकां परत जिवसो भरवसो दिल्या मोगाळ जेजो अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू मोगाच्या रुपार आमच्या कुटुंबांनी रावन आमकां सगळ्यांक त्या मोगांत संदोसभरीत केल्ल्या मोगाळ जेजो अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू एक घडी भर आमी सकड उबी रावया देवाची स्तुती करया मोगाळा बाय भयणीनो आमी काळजांत देवाची स्तुती करया आमचो देव कितलो बरो आमचो देव कितलें बरें करता आमकां आमच्या कश्टांनी पावता आमची दुकां पसता
आमकां धैर्य दिता आमकां बुजयता जेजूच्या जिवितांत पळया गेल्ले गेल्ले कडेन लोक ताजे सरशी येता तो बरो जाता संतोश पावता कोणूच निराशे जावन फाटीं वचनात हर एकलोय बरो जाता पिड्यांतले गूण जातात मोतीक संतोश घेवन येतात बुजावण घेवन येतात बाबा भयणीनो आज हांव आनी तुमी हांगासर आयल्या आमी कुण्णी काली फाटीं वचना आज देवाचे कृपेची आशिर्वादां आमी हांगासर तावन घेवन वेता देव आमकां त्या आशिर्वादांनी भरतलो देखून आज सक्कड आमी संतोशान आमकां बरें करच्या देवाक आज मात्र न्ही हर एक दीस आमी मागूं दी मागेर रावून दी आमी थोडे फावटी आमचो बाबार्थ उणो आसूं दी चड आसूं दी थोडे फावटी आमी पिड्यांत तशें बरायक खंयच्या वेळार आमचो समी आमचो मोग करता सक्कडांनी रितीन आमकां सुदारसून व्हरता आमचेर आशिर्वाद घालता तो आमची तांव कांय आशेना आतां आमकां शिक्षा दिना आमकां तो बेश्टाय ना मोगाच्या त्या संगती आमकां त्या स्पिरितान भरता आनी त्या जम्याक आमी सक्कड एक घडी बरो काळजान तो स्तुती करया आनी त्या देवाक ओगलाप दिवया 541 पेज नंबर 41 सौम्याचे नाव आमी गावया सौम्याची स्तुती करया सौम्याच्या नावार महिमा देवन स्तुती ताची करया सौम्याचे नाव आमी गावया सौम्याची स्तुती करया सौम्याच्या नावार महिमा देवन स्तुती ताची करया स्तुती ताची करया कितले बरे नाव ताचे सौम्याचे नाव सगळो लोक आसता ताका सगळ्या गांवान गांव संवसारार ताचे नाव सदा सदैव जाव रस्ता म्हाका वाकाणू देखून गायता हांव कितले बरे नाव ताचे सौम्याचे नाव सगळो लोक आसता ताका सगळ्या गांवान गांव संवसारार ताचे नाव सदैव सदैव जाव रस्ता म्हाका वाकाणू देखून गायता हांव सौम्याचे नाव आमी गावया सौम्याची स्तुती करया सौम्याच्या नावार महिमा देवन स्तुती ताची करया स्तुती ताची करया सोमेस्तान बरें केल्लें सौम्याचें नांव पिडेस्तान कोण केल्लें व्हरतें ताचें नांव मेल्लेल्यांक जिवन केल्लें पवित्राचें नांव सांडून गेल्ल्यांक पाटी हाडून जिवीत दिल्लें नांव तांक बरें केल्लें सौम्याचें नांव पिडेस्तान कोण केल्लें व्हरतें ताचें नांव मेल्लेल्यांक जिवन केल्लें पवित्राचें नांव सांडून गेल्ल्यांक पाटी हाडून जिवीत दिल्लें नांव सौम्याचें नांव आमी गावया सौम्याची स्तुती करया सौम्याच्या नावार महिमा देव स्तुती ताची करया स्तुती ताची करया संवसारात समाधान हाडून दिल्लें नांव सगळ्या लोकांक सदा जिवा टाकून दिल्ली नांव काळोखांत आसलेल्यांक उसवाड दिल्लें नांव पातकातावन सुटका दिन बचाव केल्लें नांव संवसाराक समाधान हाडून दिल्लें नांव सगळ्या लोकांक सदा जिवा टाकून दिल्लें नांव काळोखांत आसलेल्यांक उसवाड दिल्लें नांव पातकातावन सुटका दिन बचाव केल्लें नांव
सौम्याचे नाव आम्ही गाऊया सौम्याची स्तुती करूया सौम्याच्या नाव महिमा देव स्तुतीताची करूया स्तुतीताची करूया Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Ergan tu kasanya, hoglap tu kasanya, महिमा tu kastudi tu kachi, jai tu kasanya, vanditam tu harsitam tu namatam. Alleluia, alleluia, alleluia. Ergan tu kachi, Yesu stotra vandana Yesu. Alleluia, alleluia. हालेलुया 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 इकडे बरं मी उभे राहू कडेच आमचे थोडे दंप्या देवाचें उतर आयकोंक येता आज आमी आयकोवचें तें उतार एझेकियल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें जीव दिवचें उतार नवेपणाचें उतार बाबा भयणी आमी संवसाराच्या जंजाटांनी सलवन गेला वाईटाच्या आसक्त्यांनी आमी घसटल्या जायत्या संदर्भांनी आमी धंडळल्या आमचें थोड्यांचें जिवीत दुखाचें जालां भियेनाका भियेनाका डोंट बी अफ्रेड आज देवाचें उतर तुका नवें जिवीत दिता आज देवाचें उतर तुजें ती नवेपण हाडटा तुजें ती मात न्ही तुज्या कुटुंबा जिवितांत तुज्या कुटुंबांत त्या हेरां बाबा भयणीक तुवें जिवच्या परिसरांत तें नवेपण हाडटा फकत देवाचेर पतये फकत देवाचेर पतये पवित्र आत्म्याची सगत आमी मागया दोळे दंप्या एक घडी पर पवित्र आत्मो आमचेर देंवोन दी उतार समजून घेवंक उतार आयकूंक उतार जिरोवंक उतार नियाळोवंक घरा वचून तें उतार जियोवंक बरो असो जिवो करूंक तो पवित्र आत्मा आमकां सकत दिवं दी मागया त्या पवित्र आत्म्या कडेन पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर देवो ये आमचेर देवो ये पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर देवो ये आमचेर देवो ये पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर तो देवो ये आमचेर तो देवो ये पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर देवो ये आमचेर देवो ये आमचेर देवो ये आमचेर देवो ये एझेकियल प्रवादीचें पुस्तक देवा सर्वेस्पर अशें म्हणटा हांव तुमकां राष्ट्रां मदलीं काडटलो आनी सगळ्या देशांतलीं एकठांय करतलो आनी तुमच्या काशा देशांत व्हरतलो नितळ उदक हांव तुमचेर शिंवारतलो
आनी तुमी नितळ जातल्यात. हांव तुमकां तुमच्या मेळेपणांतली आनी मुर्तीच्या अशुद्धपणांतली नितळ करतलो. एक नवें काळीज हांव तुमकां तुमचे भितर घालतलो. तुमचे कुडींतलें पात्राचें काळीज हांव काडटलो आनी हांव एक मांसाचें काळीज तुमकां दितलो. तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे सोलाशें करतलो. म्हजो आत्मा हांव तुमचे भितर घालतलो. म्हज्यो आज्ञा तुमी पाळीशें करतलो. तेन्ना तुमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या देशांत तुमी वस्ती करून पावतल्यात. तुमी जातल्यात म्हजी परजा आनी हांव जातलो तुमचो देव. सर्वेस्वराचें उतर देवाचे व्हड उपकार. एक घडी पर बसया भाव भयणीनो. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 पूत म्हणटा आवय कडेन, माम्मी म्हजें बॅग आसा पळय तें पोरनें जालां. ताजी सुतां सुटल्यांत. हांव इस्कॉला येताना न्ही मम्मी, ते भुरगे आसात पळय धाकटे भुरगे उरले पुरो त्या बॅगाची सुतां धरून ओडटात. तें सुद्दां हांवें वोण इल्लें पिंजलां. म्हाका नवें बॅग जाय मम्मी. म्हाका नवें बॅग हाड मम्मी. पोरनें जातना नवें जायचें न्ही गे आमकां. पोरनें घर अय्यो देवा, त्या शेजारच्या सालदोरामान पोरनें घर काडून नवेंत बांदलें आनी आमचें घर कितलीं वर्सां जालीं आनी कितें पोरनेंच आसा. तेंत नळ्याचें पाकें तेणें इल्लें पावस येतना उदक इल्लें पादरता. तेणें इल्लें पोंवता, हेणें इल्लें पोंवता. हेणें कोटारल्यो भितर येतात, तेणें कांडेर भितर येता आनी राती न्हिदूंक थोडी बिडी बेन दिसता. आमचें घर नवें जायचें. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 जिवितांत आमी पोरनें जाता. जिवितांत आमी पोरनें जाता. तिस सांता क्रुसाची कोरो तित्त आमोरी तेंत मागणे तित्त न मान मरी तेंत सत्मांतान तित्त मिसा गेल्या तोत्तू जागो आनी तेंत सदांचे मागणे तोत्तू ताळो आनी सदांचे तोत्तू कुमगार. त्यात वेळार बेल्ल जाताना घरावेचें. त्यात घरान पाटी वयताना त्यात तोमासामाच्या आंगडी वचून मांस खाण घेवचें आनी घरावेचें. तेंत परत्यान घरा वचून तेंत पोरनेंपण. नवें कालें आसा कांय ना. बाबा भयणी, जिवीत आमचें पोरनें जाता. पोरनेंपण कितें जाता? पोरनेंपण मनशाचो संतोश उणो करता. शेजारच्या जेन्नीन नवें आपुरबायचें चुडीदारा घाल्लें पळोवन ह्या इसल्या गोश्टच्या घरच्या सेल्लीक ताचें पोरनें चुडीदारा पळयता आसतना ताका मोसोर जाता. ताणें घालां, हांवें घालूंक ना म्हणजे ताचें नवें म्हजें पोरनें. रॉबर्टान नवें कार काडून गेलां, ब्रिझा काडून गेलां आनी आमचें तें पोरनें अल्टो कार तें बरें ना. पेंट पुरो गेला. तेणें गीट पडल्यात. दाड तें लागले कडेन थोडें पोरनें जालां. आमकां लज दिसता. आमकां नवें कार जायचें. बाबा भयणी, जिवितांत म्हज्या कितलीं वर्सां हांव जल्मल्या घडयेतावन आज पर्यंत म्हज्या जिवितांत हांवें त्याच देवाचो मोग केला. म्हज्या जिवितांत जल्मल्या घडयेतावन तो देव म्हजी जतन केल्लो, म्हजो मोग केल्लो. म्हज्या आवयच्या गर्भांत म्हाका रचल्लो. त्या आवयच्या गर्भांतून भायर येयल्ल्या घडयेतावन म्हाका नांव दिल्लो आनी आज पर्यंत म्हाका सांबाळलो म्हजो देव. तो म्हाका पोरनो जाला थोडी पुटी. तोच देव. नवेंपण कांय दिसना. त्या देवा मुखार म्हजें जिवीत इतलें मेळ्ळें जालां. सदां न्हीत
हांवें दाखोवची ती आळसाय, म्हज्या बाबार्थान ती उणेपणां, हांवें आदारची ती पितेसपणां, हांवें सोंच्यो त्यो गाळी, हांवें आनी तो सवे शिराप घालचे शिराप उत्तन ती बायसरची तोंडांतली कठीण उतरां, आनी हांवें करच्यो त्यो गुप्ती करच्यो ना, वायट करण्यो नाका जाल्ल्यो संगती म्हजे आत्मो मेळयल्यात, कूड मेळयल्या, तरी पूण ताणे म्हाका लज दिसना. न्ही नवेंपण जायचें म्हूण बगना, परनेपण काण्यानूच समी जिवन आसा. मुस्तायकी नवी जायचे, कार नवें जायचे, बॅग नवें जायचे, वाणे नवें जायचे, आत्मो मात नवो जावं नाका, जिवीत नवें जावं नाका, तुजी साल नवी जावंक नाका, तुज्या भावार्थान तुवें नवेंपण नाका. भावा भयणी, कित्याक तो ह्या संवसारांत आयिल्लो? कित्याक तो ह्या संवसारांत आयिल्लो? कित्याक ताणें मनीस जावन हेज्या पडलें? तुका आनी म्हाका नवें करच्या खातीर. त्याच परनेपणांत पातकाच्या कोंडांत लोळटल्या आमकां खिऱ्यांचेंत त्या लोळटल्या दुकरा बरी फचा फचा करून त्या दुकराक ताका मेळटा म्हणून, ताका मेळ्यांत आसा म्हणून ते कंती ना, फिकीर ना, अपुरबायन तो एन्जॉय करता. तशें हांव आनी तुमी संवसाराच्या मेळ्यांत एन्जॉय करता आनी त्या खोटेपणांत आमी जियेता. सदां न्हीद त्या पातकान जियेल्यार आमकां पातकी म्हूण बगना, कुमसारा वचचें म्हूण बगना, एक बरें कुमसार जायचें म्हूण आमकां नाका, रेतीरेखेचें नाका, एक जिवीत नवें करया म्हणलें बगना आमकां नात. पूण वो आयिल्लो बाबा भयणी तुज्या आनी म्हज्या खातीर, तुजें आनी म्हजें जिवीत नवें करच्याक. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. नवेंपण तोंड आयलो, नवेंपण तोंड आयलो. हांवें आनी तुवें जिवीत नवें करचें. आनी हें नवेंपणाचो उल्लेख परण्या सोल्ल्यान आयच्या पयल्या वाचपांत आसा बाबा भयणीनो. आनी कितें म्हणटा देव, आमी पळयता पयलें जावन आसा, हांव तुमचो देव, पवित्र देव, आनी तुमी त्या पवित्र देवाची भुरगीं. फर्स्ट पॉयंट, आमी पवित्र भाव भयण. देव पवित्र. इजाया प्रावादीक देव दिश्टी पडटना आमी पळयता ते बोडवे गायतात, आंज गायतात, पवित्र पवित्र दाळबरसो देव. आमी मिसा वेळार म्हणटा आमचो देव पवित्र, आमचो देव पवित्र. त्या देखून बाबा भयणीनो, आमी पवित्र देवाची भुरगीं उडास दवरया. आमी पवित्र. भांगार काडन दुकरा मुखार घाल्यार, मोतयां दुकरा मुखार घाल्यार दुकर कितें करता? ताका कांय फरक ना. पूण बाबा भयणी, आमी देवाची भुरगीं, आमी देवाच्या भुरग्यांनी मन जाती बरी जिवंक जायना. देवान आमकां पवित्र आत्मो दिला, आमची कूड पवित्रपणान ताणें दिल्या, पवित्र केल्या. त्या देखून आमी पवित्र देवाची भुरगीं, आमचो देव पवित्र, आनी हांवें आनी तुवें पवित्र तरान जियेचें म्हणल्यार देवाचें उतर सांगता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देखून आमकां बगचें, आमकां खंय गेल्यार आमी पातका सो कांटाळो येचें जाल्यार हांव वायट करता तें बरें न्ही, हांवें करचें सारकें न्ही म्हूण काडचें जाल्यार पयलें थंय तुजें थंय जायचें. तूं पवित्र, तुज्या देवा पर्यंत तूं पवित्र, तुज्या देवान तुका पवित्र करून रचला. दुसरें, आमचो देव आमकां सांगाता हाडटलो. बाबा भयणी, कुटुंबांत 5-6 जाणां भुरगीं आसतो न्ही, एका मनाची नातल्यार आसून कितें प्रयोजन? कांय उपकारा पडटा गे. व्हडलो म्हणटा तूं पळय रे बाबय आवय बाबायक, दुसरो म्हणटा म्हाका तें पडून गेला रे, आनी एकलो पळोवन दी, आनी एक ती चवथो म्हणटा तो पळोवन दी, म्हाका कितें पडून गेलां. हांव म्हणजे वाट धरता, तो ताजी वाट धरता, एक एकलो ताजी वाट धरता. आवय बापाय कांय पडटात, वाट्यार पडटात. न्ही देवा थंय हें सगळें इधर देवाच्या परजेन देवाचो मोग केलो ना, शिंपडले ते.
देवा खंयच्या खंयच्या देवा सुद्दां मोग केलो संवसाराच्या आशेक पडले इस्रायल पर्जा पुटोवन गेली शिंपडोवन पडले तांचो एकवट सगलो नाश जालो आनी पूण देव कितें म्हणटा हांव म्हज्या भुरग्यांक सांगाता हाडटा ही म्हजी भुरगीं एका देवाची भुरगीं ही सांगता आसा जंय आमचो देव आमकां सांगता हाडटा ह्या खातीर बाबा भयणी मनशाक सांगता हाडच्या खातीर जेजू क्रिस्त आमच्या खातीर मनीस जालो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें आमचे खातीर दिलो मोगांत आमी सांगता येवच्या खातीर मोगांत आमी सांगता एकवटच्या खातीर आमी ताजी परजा जावचे खातीर आनी तिसरें हांव तो तुमकां नितळ करतलो मेळेपण काण उडयता आमचो देव आमचे मेळेपण काण उडयता बाबा भयणीनो कुर्सार जिजून आपल्या रगात वरयले कित्या खातीर आमचे मेळेपण काण उडोवचे खातीर आमकां नितळ करच्या खातीर पातकांतले आमकां सोडोवच्या खातीर मेळ्या संवसारांत आसल्या आमी देवा थंय पवित्र जावच्या खातीर आमकां तो नितळ करता आनी 25 काळीज हांव तुमकां दितलो आमचें काळीज पात्राचें काळीज आमी मनीस दारूण जाल्या पात्राचें काळीज आमचें बिरमोत ना दाळ आयना मोवळ आयना आनी एकल्याचें पडोवन सांगना आवय बाबा मोग ना बायले भुरगे मोग ना पेल्या मोग ना दुर्बळ्या मोग ना पातर जाल्लें काळीज पूण देव सांगता हें पात्राचें काळीज हांव काडटलो मांसाचें काळीज हांव तुमचे भितर घालतलो मोग तुमचे थंय आसतलो भुरगीं आवय बापूय बरीं करना पळयतलीं शेजारचीं एकामेकाक उलयतलीं हरी एकली भाऊ भयणी एकामेका सांगता मोगान जियेतलीं आनी हें जावन आसा देवाचें पवित्रपण आनी 5वें नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो आमचे ते आसलो तो पोरनो आत्मो आमी म्हणटा भाव भयणीनो आमी देवा थंय कितले अपवित्र जाल्या गे देव आमकां नवो आत्मो आमचे थंय घालतलो आनी त्या पवित्र आत्म्यान आमकां तो भरतलो पवित्र आत्म्यान आमी भरतल्या नव्या जिविताक आमी पांय दवरतल्या आनी 6वें म्हज्या कायद्या प्रमाणे सलाशें करतलो म्हज्या परजेन देवाच्या वाट्यान चलत मारक केल्यात वाहनां वचोंक खुशी आसली बरी न्ही एका कुशीन ह्या कुशीन येवची वाहन एका कुशीन दाव्या कुशीन त्या कुशीन उजव्या कुशीन खंयच्याय कुशीन गेल्यार घुसपट जाता देवाच्या कायद्यांनी आमी चलचे आनी तवळ आमचें जिवीत बरें जातलें आनी अकरेक इतलें करशात जाल्यार तुमी म्हजी परजा जातल्यात आनी हांव तुमचो देव जातलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 भाऊ भयणीनो आमी सक्कड ह्या घडी आमचें जिवीत देवा समर्पया आमी मागया आतां ताका सोम्या आमचें जिवीत नवें कर देवाची कृपा धराळ वाडोवन दी सोम्यांक आमचे मदें आसा आज ताचें आमलेक रगत ताची पवित्र सगत आमचेर वाळसय सक्कड आमी ह्या घडये आमचे हात आमच्या हृदयाचेर दवरया आनी जेजू कडेन मागया ताचे पवित्र सगत आमचेर वाडोवन दी सोम्याचो अभिशेक आमचेर जावं दी पवित्र आमलेक रक्ताची सगत आमचेर वाडोवन दी आमी मागया जेजू कडेन सोम्या जेजू आज आमकां नितळ कर तुज्या सारकेचें कर सोम्या मोगाचें काळीज आमकां तूं दी फाटल्या जिवितांत आमी कोटी जिणी जियेल्या जायते आमी हेरांक दुखयलां आमचे कुटांब विबाड केलां आज आमच्या कुटुंबांत समाधान पाड केलां आज आमी सोम्या जेजू तुका विरोध केल्या आमी केल्ल्या पातकांनीचो बरो इतलो जड जाला की सोम्या आमच्या जिवितांत आमकां मुखार वचोंक आमकां जायना आमी सरवल्या सोम्या ह्या संवसारांत आमचें जिवीत काळोखाचें जालां सोम्या आज आमकां वायट सक्तींतलें भायर हाड जेजू पातकांतलें भायर हाड जेजू आमकां तूं सकत दी आमी सोम्या कडेन मागया सोम्याचो अभिशेक मागोन आमी गीत गावया आनी पवित्रात्मो ह्या घडये आमचेर येवन दी जेजूचें आमलें करगत आमकां अभिशेक करून दी
सक्कड आमी जेजूची पवित्र सकत मागया. सोम्या आमकां बरें कर, सोम्या आमकां नवें जिवीत दी, सोम्या आमचें काळीज आपड, सोम्या तुज्या सक्त्यान बरं. गीत आमी गायता आसतना आमी सक्कड आमचे हात हरद्यार दवरया. आमी सोम्याक आमी समर्पया. पवित्र कृपा आमचे भितर आमी मागून घेवया. ಪಾನ್ಸಂಕು 120 120. काळीस मुझे तुझ्या काळजान एक सावंदी सोमिया. मुझे मन तुझ्या मनांत एक सावंदी. काळीस मुझे तुझ्या काळजान एक सावंदी या. मुझे मन तुझ्या मनांत एक सावंदी. मुझी जीण टमेटानी एक सावंदी. मुझी जीणी तुका अर्गां गी सावंदी. मुझी मेटां तुझ्या मेटांनी एक सावंदी. मुझी जीणी तुका अर्गां गी सावंदी. काळीस मुझे तुझ्या काळजान एक सावंदी सोमिया. मुझे मन तुझ्या मनांत एक सावंदी. काळीस मुझे तुझ्या काळजान एक सावंदी सोमिया. मुझे मन तुझ्या मनांत एक सावंदी. बाबा भयणीनो, सक्कड ह्या घडये आज आमी कितें मागोंक आसा आमच्यो सगळ्यो गरजो आमी सोम्या कडेन दवरया. नवें जिवीत आमकां जेजू हांगासर दिता. उंडार परस जेजू ताचे कडेन आमी मागया. सक्कड आज ह्या घडये तुमच्यो गरजो उडास करा. आज कितें तुमी मागोंक येयलात आज प्रत्येक रितीन जायतीन त्या सामा आमी हांगासर मागोंक घडल्यात. आज जायत्या पिड्यांतले आमकां सुम्यान गूण कर जे म्हण आमकां आशा आसा. जायत्या आमच्या पातकांतले वायट संवयांतले आमकां भायर ये जे म्हणून आमी आज निर्धार करन आयल्या. त्या सोम्याची कृपा आमकां गरज आसा. ह्या घडये सोम्या कडेन आमी मागया. म्हजे सांगाता म्हणटा म्हणा सोम्यान जेजू, सोम्यान जेजू, सोम्यान जेजू, सोम्यान जेजू. ह्या घडये या घडये तुझे अमलीक रगत तुझे अमोलिक रगत म्हजेर अभिषेक कर. म्हजेर अभिषेक कर. सोम्यान जेजू, सोम्यान जेजू. म्हजे पातकी काळीज, तुझे पातकी म्हजी काळीज, पातकी कूड, तुझे पातकी कूड, म्हजे पातकी जिवीत तुझे पातकी जिवीत हांव तुका हांव समर्पिता. तुका समर्पिता. ते नवें कर. तुझे नवें कर. सोम्यान जेजू, सोम्यान जेजू. म्हज्या कुडींत आशिल्ल्यो म्हज्या कुडींत सक्कड वायट संवयो, सकल वायट संवयो, वायट ओडण्यो वायट ओडण्यो हांव तुका समर्पिता. हांव तुका समर्पिता. सोम्यान जेजू, सोम्यान जेजू. तुझ्या पवित्र तुझ्या पवित्र अमलीक रक्ताच्या अमलीक सक्तीन रक्ताच्या सक्तीन कान उडे म्हाका नितळ कर. म्हाका नितळ कर. सोम्यान जेजू, सोम्यान जेजू. आज म्हज्या कुडींतल्यो म्हज्या सक्कड कुडींत तराच्यो पिडा शिडा, म्हजी दूख, म्हजें टेन्शन, म्हजी खंत, म्हजी बेजाराय, म्हजी सलवणी, म्हजी निराशा सोम्यान जेजू, सोम्यान जेजू हांव तुका समर्पिता. सोम्यान जेजू नवें काळीज तूं दितलोय, नवें जिवीत तूं दितलोय, भलायकी आमकां दितलोय. ही भासावणी तुवें केल्याय. सोम्यान जेजू आयच्या ह्या दिसा हांगासर आसल्या आमचे सर्वांची पिडा गूण कर.
पिडा सोसूंक बळ दी या पिडेतावन आमकां सुटका दी मोतीच्या टेन्शनांत सुटका दी आमच्या घरांत घरांत आयिल्ली कंटाकां आयिल्ले कंटाकां सकट निवार सकट तूं निवार आमचेर आसुरले आमी सर रितीचे सर रितीचे शिराप शिराप कानवडे कानवडे वायट सक्तेचे वायट बळ सक्तेचे बळ आमचे तावन कानवडे आमचे तावन कानवडे सोम्यान जेजो सोम्यान जेजो तुजी कृपा तुजी कृपा आमचे तितू आमचे तितू वाळय वाळय आमी तुजी भुरगीं आमी तुजी भुरगीं आमकां पवित्र कर आमकां पवित्र आमचे काळीज नितळ कर आमचे काळीज नितळ कर आमचो आत्मो नितळ आमचो कर आत्मो नितळ कर आमकां परिशुद्ध कर आमकां परिशुद्ध कर आमकां तुझे बरें कर आमकां तुजें बरें कर सोम्यान जेजो सोम्यान जेजो या घडये या घडये पवित्र तुजो आशीर्वाद आशीर्वाद आमचेर घाल आमचेर घाल. आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या घाल कुटुंबाचेर घाल. आमच्या जाग्याचेर घाल आमच्या जाग्याचेर घाल. आमी काम करच्या आमी काम त्या करच्या. जाग्याचेर घाल जाग्याचेर आमी घाल. हे आमच्या भुरग्यांचेर तूं घाल आमच्या भुरग्यांचेर तूं परगांवांत घाल. आशिल्ल्या परगांवांत आमच्या आसलेल्या कुटुंबाच्या आमच्या हर एका कुटुंबाच्या सद्यांचेर हर एका सद्यांचेर तुजो आशीर्वाद तुजो घाल आशीर्वाद घाल. आज आज सभासणांनी सभासणांनी आपल्या इराद्यां खातीर तांच्या इराद्यां खातीर मागाचे मागाचे. तांकां बरी भलायकी मेळचे बरी भलायकी कॅन्सर मेळची. पिडा कॅन्सर हार्टाची पिडा हार्टाची पिडा. आणि डायबिटीस आणि डायबिटीस. सर तरेच्या सर तरांच्या पिडे आशिल्ल्यांतल्यान पिडे आशिल्ल्यांतल्यान सुटका जायचे म्हणून सुटका जेजो जावची जेजो. ताणें मागोवंक सांगला मागोवंक सांगला. सोम्यान जेजो सोम्यान जेजो. आज आज या पवित्र जाग्यार या पवित्र जाग्यार तुजी सकत वाळय तुजी सकत वाळय. हांगासर आयिल्ल्या भक्तिकांचेर हांगासर आयिल्ल्या तुजी भक्तिकांचेर सकत वाळय तुजी सकत वाळय. तूं दोंगरार तावन सकला येताना तूं दोंगरार सकला लोकांचे येताना जमे तुका राखोव नासले लोकांचे जमे तांचे तुका ती राखोव तुजी नासले. सकत वाडली ताजी ते दही पुरते सकत वाडली. गुण जाले आणि ती गुण आज जाले. सोम्यान जेजो आज सोम्यान जेजो. सांत लोरेसाच्या सांत लोरेसाच्या पवित्र विनातेन पवित्र विनातेन आज हांगासर आसल्या हांगार आसल्या हर एकल्याक तूं सुटका दी हर एकल्याक तूं हर सुटका दी. एकल्याक भलायकी हर दी एकल्याक भलायकी हर दी. एकल्याक मोती हर संतोष एकल्याक मोती संतोष दी. तांच्या घराक तांच्या जिविताच्या कुटुंबाक कुटुंबाक, जाग्याक जाग्याक रक्षण दे रक्षण. हर गंध तुका हर गंध सोम्यान जेजो. बोगलाप तुका बोगलाप तुका सोम्यान जेजो. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया 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 हे देवडा सक्रामेदा गीत गावया सोम्याचो पवित्र आशीर्वाद आमचेर मागया सोमी आमकां सगळ्यांक पवित्र करून दी ताच्या आशीर्वादान दैवीक सक्तेन आमी बरोवंक आमची जो आमकां ह्या घडये पाव करून दी कालते जमया दिंबियर पुडया सक्रामेंता मुखार आमकां समी भेटून दिवया Idiaboda Sacramenta Sustannaman Puruya Purvira Tiarupabola Noviuriti adarya Selvon vecha Ösket bismya Bavartaci Bol divya Zalshe baba Talshe puta Ullasane stutiza Podbi mai masas nasasna Eka sthalyan hrsita Tuka dogancia spirita Samasami navarta Amen प्रार्थूया हे देवा विचे सक्रामेंत काल तुझ्या कष्टाचो उडास तुवें आमकां सोडलाय तुज्या सडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बोगी सरको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जे तानरात करताय ससनाच्या ससना Amen
संतोषाची बोफाट मारा सोमेजनांगानो अर्गादिया दिनवासुया देवास लोकानो संतोषान बोबल पृथ्वीये सोम्याची कर सेवा ताचे समोर ये उल्हासन गीत गाऊन मानाक ताच्या संतोषाची बोफाट मारा सोमेजनांगानो अर्गादिया दिनवासुया देवास लोकानो संतोषाची बोफाट मारा सोमेजनांगानो अर्गादिया दिनवासुया देवास लोकानो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे असो आणि तुमच्या आत्म्यासोबे असो मोगाळ बाबा बहिणीनो आयच्या या पवित्र दिसा देवान आमकां सांत लोरेसा मरिफात या पवित्र जाग्याक हांगासर येवंक आपोवणें मेळ्ळां देवाचें आपोवणें ताच्या मनशांतावन येता आनी तें आपोवणें आमी पवित्रपणे स्विकार करता तेन्ना आमकां देवाच्या खुरपेचो आशिर्वाद फावो जाता दैवी जिविताचें बळ आमकां मेळटा जेजूच्या वाटेन चलोंक आमकां खंडी जावनी आज देव आदार दिता ते देखून बाबा भयणीनो हें आपोवणें आमी स्विकार करया बऱ्या क्रिस्तांव जिविताचें आपोवणें आमी जिवंक आसा तें देवातावन येवचें ताचें वर्तें मोगाचें देणें जबाबदारेचें देणें आनी त्या देखून पावती पर्यंत जिवंक देवाची कृपा आनी आदार ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी सक्कड देवा लागीं मागया खंयसर आमी सुकून पडल्या देवाचें आपोवणें आमच्या जिवितांत मेळ्ळां आमी जायत्यो पोटी अलक्षाक केल्या गंभीर तरान तें घेवंक ना जम्याची शिकवण आमी जायत्यो पोटी मोतीन घेवंक ना कितें करता तें आमी चिंतून पळोवंक ना हाचे वरवीं क्रिस्तांव जिविताच्या वाटेंतल्यान आमी भायर गेल्या खालते जावया देवा लागीं परत फाटीं येवंक ताची कृपा मागोवंक आमची पातकां आमी वळखून आतां सांगाता म्हणया सर्पद्वेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुसोगण्या उसळून सांगता मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें सैती पातकां केल्या होमो सोबूड अपराध ये पसत संकार मरिये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्पद्वेदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां बसून आमकां शासनाच्या जिविताक पावो आमेन सोम्या काकूत सोम्या काकूत Krista काकूत Krista काकूत सोम्या काकूत सोम्या
महिमा देवाकून सर्गी आणि शांती बऱ्या मोनाच्या मनशाक संसारी सर्वेस्पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्पभेदार देवा बापा आम्ही तुका वागणता आम्ही तुझी स्तुती करता आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका महिमा दिता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका दिन वाजता सोम्या एकल्या जनीत पुता जेजू ख्रिस्ता सोम्या देवा देवाची शेळये बापाच्या पुता तू संसाराचे पाप काढताय आमची गाकूत तू संसाराचे पाप काढताय आमचे मागणे ऐकून घे तू बापाच्या उजव्यात बसला आमची गाकूत दिव्या विकत्या सांगती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्त एकलोच तो पवित्र एकलोच तो सोमी एकलोच तो बोवरतो प्रार्थुया सर्वेस्परा देवा भाग्यवंत लोरेस तुझ्या कतकतीक मोगाक लागून तुझ्या सेवेंत विश्वासी जालो तुझ्या अनिरक साक्षीपणांत मैमे बोलसांग पावलो ताणें मोग केल्लो सो आमी मोग करूंक आनी ताणें शिकयलेल्या आमच्या करण्यांनी पाळूंक आमकां फावो कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करत देव तुज्या सगळ्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा राष्ट्र मोदें बश्ट जाल्लें तें म्हजें नांव तुमी तांचे मोदें बश्टायलेलें तें नांव हांव परतून पवित्र करतलो आनी तुमचे उदेशी हांव तांच्या दोळ्या मुखार म्हजी पवित्रताय दाखयतलो तेन्ना हांव सर्वेस्पोर म्हूण तांकां कळीस जातलें उलयता तो सर्वेस्पोर हांव तुमकां राष्ट्रा मदलीं काडटलो आनी सगळ्या देशांतलीं एकठांय करतलो आनी तुमच्या काशा देशांत हाडटलो नितळ उदक हांव तुमचेर शिवरतलो आनी तुमी नितळ जातेल्यात हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या मेळेपणांतलीं आनी मुर्तीच्या अशुद्धपणांतलीं नितळ करतलो एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो तुमचे कुडींतलें फातराचें काळीज हांव काडटलो आनी तुमकां एक मासाचें काळीज दितलो म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणें चलशें करतलो
आनी म्हज्यो आज्ञा तुमी पाळीशे करतलो. तेन्ना हांवें तुमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या देशांत तुमी वस्ती करूंक पावतेल्यात. तुमी जातेल्यात म्हजी परजा आनी हांव जातलो तुमचो देव. सर्वेस्पराचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. नितळ उदक तुमचेर शेणाव तुमकां हांव शोध करतलो. नितळ उदक तुमचेर शेणाव तुमकां हांव शोध करतलो. काकुळदारा देवा म्हजी काकुळद कर. बोकणवळ्या देवा म्हजे गुन्यांव पुसून काड. तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या खतांतलो नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिखलांतलो. नितळ उदक तुमचेर शेणाव तुमकां हांव शोध करतलो. म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेतां. म्हजे पाताक सदांच म्हजे मुखार दवरतां. तेदवा पापियांक तुजो वाटो हांव दाखयतलो देवा. आनी पातकी तुजेशी परतोन येतले सायबा. नितळ उदक तुमचेर शेणाव तुमकां हांव शोध करतलो. तुका यज्ञ बलिदानांनी समाधान ना आसल्यार हांव त्यो भेटयतो. होम बलियो ओपून दिल्यारी तुका नाका. देवाक मानवता तें बलिदान जावन आसा. एक खालते काळीस वय दुखेस्तांनी खालतें काळीस. सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. नितळ उदक तुमचेर शेणाव तुमकां हांव शोध करतलो. नितळ उदक तुमचेर शेणाव तुमकां हांव शोध करतलो. समस्त में भी रविया ससोद घर गायन करें. Alleluia, 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 Alleluia. आज तुमची काळजां दारूण करिनाकात. बागार सर्वेस्पराचो ताळो आयकया. Alleluia, 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 Alleluia.
सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. आणि तुमच्या आत्म्या सवे असो. मतेओ परमणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू परत्यान लोकां लागीं ओपाऱ्यांनी उलयलो. सर्गींचे राज अशें म्हणयेत, एका रायान आपल्या पुताच्या लग्नाक एक वर जेवण दिलें. जांकां ओवळीक सांगिल्ली तांकां आपोवन हाडूंक म्हूण आपल्या साकरांक ताणें धाडलें. पूण ते येवंक आयकले नात. जेवणाक आपयल्ल्या सरशी परत्यान दुसऱ्या साकराक धाडून ताणें सांगलें, म्हजें जेवण तयार जालां, म्हज्या पाड्या आनी पुश्टी जानवरां मारल्यांत, सक्कडी आयतें जालां, लग्नाच्या उत्सवाक येया. पूण कांय गण्य करिनासतना ते आपापल्या कामाक सलतेस रावले. एकलो आपल्या शेताक गेलो, दुसरो आपल्या आंगडी गेलो. हेरांनी साकराक धरलें आनी तांचे विकळाप करून तांकां जिवेशी मारले. ही खबर आयकून राय रागान पेटलो आनी आपली सैना धाडून त्या खुनिगाराचो ताणें संहार केलो आनी तांचें शहर बसमून गेलें. उपरांत ताणें आपल्या साकरांक आपोवन म्हळें, वर जेवण तयार आसा खरें, पूण आपयलेल्या वळव्यांक तें फावो जालें ना. देखून वसा तुमी राजरस्त्यांनी आनी जितले तुमकां मेळटात तितल्यांकी लग्न उत्सवाक आपोवन हाडा. अशें ताचे साकोर वाटा वाटांनी गेले आनी मेळ्ळेल्या सोमेसांक बोऱ्यांकी कोट्यांकी तांणी जमो केलें आनी लग्नाचो माटो सैऱ्यांनी भरलो. सैऱ्यांक पळोवनूक राय माटवाक आयलो आनी थंय लग्नाची न्हेसोण न्हेसनांतले एकल्याक ताणें देखलो. रायान ताचे लागीं विचारलें, इश्टा, लग्नाची न्हेसोण नासतना तूं हांगा कसो भितर सरलोय? पूण ताणें जाप काडली ना. तवळ रायान साकराक सांगलें, ताचे हात पांय बांदून ताका बैल्या काळोखांत उडया, थंय जातालें रडणें आनी दांत किरलोणी. कित्याक आपयलेले साबार आसात, पूण विंसून काडलेले थोडेच. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती मोगाच्या भावां भयणीनो, एक ल्हानसो नियाळ आयच्या देवाच्या उतराचेर आमी करया. आमच्या जिविताक तो उपकाराचे. म्हज्या याजकी जिवितांतलें ल्हानशें एक गणीत तुमच्या मुखार दवरतां. एका पिरगजेंत विगार्दावन हांव आसलो आनी त्या वेळार त्या पिरगजेंतल्या एका तरणाट्याक याजकी दिक्षा आशिल्ली, सेमिनारिस्ताक. त्या याजकी दिक्षेच्या वेळार म्हाका एकडे इंडिया भितर एकडे वचूंक पडलें आनी हांव थंयसर गेल्लो. हांवें चिंतलें वर्दीच्या दिसा हांव थंयसर पाटी येवन पावतलो म्हणून. दियाकोनान म्हाका मस्त मोगान आपयल्लें, फादर कितलेंच आसतना तुमी वर्दीक म्हज्या पावजेस म्हणून. हांवें ताका जायत म्हळें, येता हांव कितलें आसतलें रे म्हणून. पूण म्हज्या बॅड लकाक थंयसर गेल्लें प्रोग्राम त्या दीस थंयसर बदलावण जाली. म्हाका गेल्ले कडचें वर्दीक येवंक जालें ना. आनी त्या दियाकोनाक हांव त्या पिरगजेंत विकार जावन आसलो, ताका मस्त बेजार जालें, मस्त दुखलें ताका. आनी इतलें दुखलें की व्हड जावन एक 7-8 वर्सां पुणी त्या पाद्रापाक म्हजेर इल्ली बेजार आसली. थंय हांगा मेळटाना कळटालें. म्हणटालो, म्हज्या वर्दीक एक आयले नान्ने तुमी, म्हज्या वर्दीक आयले नान्ने तुमी. म्हाका हें भोगतालें दूख हें जें आसलें, पूण तें कारणांतर येवंक जालें ना. बाबा भयणीनो, आपोवणें दिवचें मोगान. मोग नासतना कोणी आपोवणें दिना. मोग आसा देखून ताणें मोगाचें आपोवणें दिल्लें ताच्या वर्दीक.
आयचें देवाचें उतर आमकांय आपोवण्या विशयान सांगता. लग्ना जेवणाचें आपोवणें. आनी तें लग्ना जेवण सर्गींच्या राजाक आज देवाचें उतर सरी करता. एका रायान ताच्या पुताच्या लग्नाचें व्हडलें जेवण केलें आनी ताणें ताका जाय जाल्ल्या मोगाच्यांक सगळ्यांक आपयलें. आनी हें आपोवणें ताणें ताच्या मनशांक धाडून पाठयलें. पूण सबारांनी तें स्विकार केलें, पूण सबारांनी तें स्विकार केलें ना. थोड्यांनी एक एक नीब दिलें आनी तें आपोवणें तिरस्कार केलें. बाबा भयणीनो, हें देवाचें उतर आमकां पयलो भाग सांगता की त्या रायाक दुखलें तरी पूण तो निराश जालो ना. ताणें कितें केलें, तें आपोवणें आनी किल्लें 30 जाणांक धाडलें. वसा राज रस्त्यार खंय पडी मेळ्ळ्यार क्वॉलिफिकेशन तें पुरो कांय पळयनाकात. मेळिल्ल्यांक तुमी सगळ्यांक म्हज्या पुताच्या लग्नाक आपोवन हाडा म्हणलें. सगळें तयार जालां, जेवण तयार जालां, सगळी अरेंजमेंट जाल्यांत मोगान तांकां येया म्हणलें. आनी ते गेले, माटो भरलो. भाव भयणीनो, पयलो भाग आमी नियाळ करया. पयल्या सुवातेर देवाच्या राजाचें आपोवणें म्हाका आनी तुमकां आयलां. क्रिस्ती जिवीत जावन आसा देवाच्या राजाचें जिवीत. आनी ह्या क्रिस्ती जिविताक म्हाका आनी तुमकां देवाचें मोगाचें आपोवणें आयलां. आनी हें आपोवणें आमी स्विकार केलां गी म्हणलें एक सवाल. बाबा भयणीनो, आमी सगळीं क्रिस्तांव पुविस्तान मेळ्ळां. आमी सगळीं मिसाक येता इगर्जेक. आमी सगळे आमचे क्रिस्ती कायदे बायलान पाळटा. पूण प्रामाणीक तरान आमी हें आपूण स्विकार केलां गे म्हणलें एक सवाल आज आमी आमकांच विचारचें. क्रिस्ती जिविताचें आपोवणें म्हळ्यार केवल आमी क्रिस्ती जिविताचें हाजीरपण न्ही. काजाराच्या माटवाक गेल्यार थंयसर हाजीरपण न्ही, बगार तें जिवंक आसा. देखून आज आमी पयलें देवाक आज जाप दिजे आमचें आपोवणें आमी स्विकार केलां गे वा ना. आपोवणें स्विकार केल्यार कितें जाता. आयचें तुमी उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 12 आमी पळोवया. अब्राहमाक देवाचें आपोवणें मेळ्ळें. अब्राहमाक देवान आपयलो. अब्राहमान तें आपोवणें स्विकार केलें. तें एक विशिश्ट रितीचें आपोवणें. अब्राहम वच, हांव दाखयता त्या गांवाक वच. खंय कितें कांय सांगोंक ना, सगळें अस्वस्थ. तरी पूण अब्राहम कितें करता, तें आपोवणें स्विकार करता. आनी बसयल्या गांवाक देवान धाडल्या गांवाक तो वेता. दुदान आनी मोवान वळच्या गांवाक देव ताका पावयता. देव ताजी बसवणी पाळटा. अब्राहमाचेर आशिर्वाद घालता. आमी पळयता 12व्या अध्यायांत थंयसर अब्राहमाक देव म्हणटा, अब्राहम हांव तुजेर आशिर्वाद घालतलो आनी तुज्या संततीचेर आशिर्वाद घालतलो. तूं जातलोय आशिर्वाद एक, आनी तूं कोणाचेर आशिर्वाद घालताय तांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो. बाबा भयणीनो, आपोवण्याचें फळ पळया. अब्राहम एक आशिर्वादाचो मनीस जालो, मॅन ऑफ ब्लेसिंग्स. देवाचें आशिर्वादां धाराळ ताचेर वाडलीं. मोइसे देवान ताका आपयलें जळच्या बोल्या लागीं. मोइसे, म्हज्या परजेक इजिप्तांत सोडून व्हरून तुका हांवें विसला. आनी मोइसे ह्या आपोवण्याक पाळो दिता. फाटीं तो निबां काडटा तो इल्लेशीं. म्हाका उलोवंक जायना म्हणटा. देव म्हणटा तुका उलोवंक आरावन आसा म्हणटा तुजे सांगाता. पराव्याक हांवें कशें समजावचें.
ती बेतकटी दिता, ती दकेल उडे म्हणटा ती सोरोप जाता, 20 म्हणटा आनी परत्यान ती बेतकटी जाता. अशें अजापाकाची सकत ताका दिता. ह्या रितीन हांव तुजे सांगता रावता म्हणून मोइजेक सांगता. मोइजे आपोवणे स्विकार करता. इस्रायलाक इजिप्तांतल्यान तो भायर हाडटा. जेरेम्या प्रवादीक देव आपयता. तुज्या आवयच्या गर्भांत हांवें तुका विसला. देखून तुजें आपोवणें आतां जे न्ही आवयच्या गर्भांत हांव सयलां. हांवें तुका नांवान आपयलां. हांवें तुका अभिशेक केला म्हणटा देव जेरेम्या प्रवादीक. आनी जेरेम्या प्रवादी कश्टांचें मिसांव जाल्यारय तें आपोवणें तो स्विकार करता. कश्ट येतात ताका, दगदवणी येता ताका मस्तू, जाल्यारय तें आपोवणें स्विकार करता. आनी पवित्र नव्या सोल्ल्यान मोरी माय तिकाय आपोवणें येता देवाच्या पुताची आवय जावच्या खातीर. आनी हें आपोवणें सुलाभाचें न्ही, तें आपोवणें कश्टाचें. देवाच्या पुताची आवय जावचें भागवय, पण हाच्या फाटल्यान आसचे कश्ट, हाच्या फाटल्यान आसचे त्याग सक्रिफीस. हरयेक मोरयेक मस्त मारोग देव नासले ते, तरी पूण मोरी पळयना. बगार तुज्या कुशे प्रमाणे म्हजें तें जावं म्हणटा. भाव भयणीनो, पयलें आज हें आमच्या दोळ्या आमकां दवरया. देवाच्या आपोवण्याक आमी सई घालूंक जाय. क्रिस्ती जिविताचें आपोवणें म्हाका आनी तुमकां पवित्र स्नानाद्वारे मेळ्ळां. बाबा ती जिवीत जियोंक, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोंक, देवाच्या वाटेन आमी चलून सोम्याची प्रतिरूप आमी जावं. हर एक क्रिस्तांव कुटुंब, हर एका क्रिस्तांव कुटुंबांत हर एक बाबार्थी देवाचे मनीस आमी जायचे. हे पयल्या वाचपांत उडोल म्हणलें 11ची उतरां. हांव जातलो तुमचो देव आनी तुमी जातल्यात म्हजी परजा. भाव भयणीनो, स्पश्ट आमचें आपोवणें कितें गे म्हणून. हांव जातलो तुमचो देव आनी तुमी जातल्यात म्हजी परजा. आमकां देवाची परजा जावंक आपोवणें मेळ्ळां. कसली परजा? आमचो देव पवित्र देवाची पवित्र परजा. क्रिस्तांव जिविताचें मिसांव स्वस्थ, अस्वस्थ ना, अनक्लियर ना, क्लियर. पवित्र देवाची पवित्र परजा जावन जियोंक आमकां देवाचें आपोवणें मेळ्ळां. आनी तें आमी स्विकार करी जाय. जायते फावटी आमकां आडखळी येतात. हाच्या देवाच्या उतरांत आमी पळयता थोडे जाण गण्य करिनासतना आपल्या आपल्या कामां आसतले तेच रावले. एकलो शेताक गेलो, दुसरो आंगडी गेलो, आनी एकल्या साकरांक ताणें धरलें मारलें. अशें तांणी विविध रितीन तें आपोवणें तिरस्कार केलें. आमकांय मस्तुपोटी अस्त्यो ताळणे येता. क्रिस्ती जिविताचें आपोवणें आसा, पूण आमकां आसात आडखळी. आमकां इल्ले पयशे करीचे, आमकां इल्ली आस्त बुदीक करीचे, आमकां इल्लें गमत करीचें, आमकां इल्लें जॉली करीचें, आमकां इल्लें एन्जॉयमेंट जायचें. आमकां आमच्या आधुनीक काळार आमकां आसात आमच्यो राटावळी, आमची मोबायलां, आमची इलेक्ट्रॉनिक्स, आमचे ह्यो संगती, आमकां आमची फंक्शनां आमकां देवाक दिवंक वेळ ना. देवाक दिवंक वेळ ना. त्या लग्नाच्या माटवाक वचूंक आमकां वेळ ना. बऱ्या जिविताच्या देवाचे परजा जावंक आमकां वेळ ना. देवसराच्यो ताळण्यो रेडी आसात आमकां. आज थंय वचूं, फाल्यां हांगा वचूं, तेर्स करिनातल्यार ओडणी, मिसाक वचनातल्यार ओडणी, आराधनाक वचनातल्यार ओडणी, देवाचें उतर वाचिनातल्यार ओडणी, आनी कांय इल्लें तेणें इल्लें गमत केल्यार ओडणी, कादरे जिवितांत अविश्वासी जाल्यार ओडणी, प्रद्वार आदारल्यार ओडणी. आनी हें आमकां पुरो आसा आडखळी. बाबा भयणीनो, दैवीक जिविताच्या भायर आमी वेता. ह्यो ताळण्यो आमकां देवातान पयस व्हरतात. लग्नाच्या माटवांतान आमकां भायर व्हरतात. संवसारी राटावळींनी बुडयतात. आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत हें दुखाचें जाता. सुरू आमकां बरें दिसता. आखरेक बाबा भयणीनो, संवसारी जिवितांत करोड आनी लाख पयशे जोडल्यारय तुका खावंक मेळटा ते, तुका व्हरूंक मेळटा ते. परस एक करोडपती एक मनीस देवा दितालो थोडे दिसा आदीं. कांय व्हरूं ना ताणें. भाव भयणीनो, कांय व्हरूं ना. पूर आंगात सोडीचें.
ते आमकां कांय दिना सोड दिना. येताना आमकां देव कितें करता, तुज्या बऱ्या वायटाचें लेख मात विचारता. कितले आस्तबदी केल्याय, कितले भांगार केलाय, कितले पयशे केल्याय, देव तुका कांय विचारना. देवाक लेखाक आसना कोणेंगी करचें कोणेंगी कावचें. मागीर त्या केल्ल्या हाचे खातीर झगडें लढाई कोर्टीन केजी हें पुरा. हे संवसारी जिवीत देवाच्या जिवितांत भायर येतना बाबा भयणीनो असल्यो आडकळी येतात. देखून आमी आज चिंतीचे क्रिस्ती जिविताची पारखोवणी करीचे. डिसर्नमेंट ऑफ क्रिश्चन लायफ आमचे डिसर्नमेंट जावन आसा बाबा भयणीनो. खंयच्यान देवाक हांव येता, खंयच्यान संवसारांत हांव येता, खंयच्यान देवाक मेस वता, खंयच्यान देवाक मेस वना, खंयचें आमी करीचे, खंयचें आमी करूंक नजो, खंयच्या वाटेर आमी चलांचे, खंयच्या वाटेर आमी चलोंक नजो. डिसर्नमेंट पारखोवणी गरज हर एकल्याक आमकां गरज. देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमी क्रिस्ती जिवितांत पारखोवणी करूंक शिकचे. तेन्ना मात्र देवाच्या राजाचें आपोवणें म्हाका स्विकार करूंक जाता. तें आपोवणें म्हाका जियोंक साध्य जाता. हें आमी उडास्त उरया. तिसरें बाबा भयणीनो, देवाचें आपोवणें आमी स्विकार करता. पूण आयच्या देवाच्या उतरांत आमी पळयता राई माटवाक येता. कोण एकलो मनीस थंय लग्नाची न्हेसोण न्हेसनातलो ताका मेळटा आनी ताका पळयलोच म्हणटा, इश्टा लग्नाची न्हेसोण नासतना तूं कशें हांगा भितर सरलोय. बाबा भयणीनो, लग्नाची न्हेसोण म्हळ्यार लग्नाची सूट बूट घालून हेजें म्हणून देव आमचे तावन आशेना. बगार क्रिस्तांव जिविता देवाच्या भुरग्यांक सरी जाल्लें जिवन हांवें जिवंक आसा. हें आमचें क्रिस्ती जिविताची न्हेसोण. आमचें उलोवणें, आमची सालसमकण, आमी जिवची ती रीत, आमचे चिंताप, आमचे मनोभाव, आमचे एटिट्यूड हें पुरा सगळें गरज. तें आमचें नेसान. देवाच्या चिंतपा प्रमाणे तूं चिंताय तेन्ना सगळें तें सारकें येता. देवाच्या चिंतपाक विरोध तूं चिंताय तें सारकें वचना. तें लग्नाची न्हेसोण न्हय, क्रिस्ती जिविताची न्हेसोण जावन आसा. देवाचें उतर तुका रस्तो, त्या वाटेन तुवें चलचें. तें ताचे विरोध वेचें देवाक दुखता आनी त्या देखून हांवें त्या वाटेनचें न्हय. आमी देवाची भुरगीं जावन जियेजे. तेंच ओडोलचें परत उडास करता. हांव जावन आसा तुमचो देव, तुमी जावन आसात म्हजी परजा. त्या देवाची भुरगीं जावन ताची परजा जावन जियोवचें. आमचें क्रिस्ती जिविताचें स्पश्ट आपोवणें क्लियर. देखून आमी लग्नाची मुस्तायकी आमी न्हेसोंक जाय. म्हळ्यार बऱ्या क्रिस्तांव शिकवण्यांत देवाच्या उतराक सरी जावन देवाच्या कृपेन बरोवन पवित्रात्म्याच्या सक्तेन बरोवले आनी त्या रितीन चिंतचे तसले खरें आनी बरें क्रिस्तांव जावन जियोंक भावा भयणी आज देव आमकां आपयता. हें आमी मतीन दवरया. नातर देवाक तें मानवना. आनी कितें करता तो मनीस राय सांगता ताजे हात पांय बांदून काळो कांत उडया. थंय जातलें रडणें आनी दांत कितलोवणी. कितें सांगता देवाचें उतर, तूं केन्ना क्रिस्ती जिविताच्या त्या नेस्तांत तूं नेतानाय, त्या रितीन तूं जियेनाय. तुज्या वांट्याक दांत कितलोवणी, काळोख आनी दुखाचें जिवीत. देखून कितें तूं विसरून काडताय, कितें तुज्या जिवितान निर्धार करताय. बाबा भयणी स्पश्ट निर्धार कर. देवाचें उतर आज आमकां हें विसवण आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. सांत लोरेसाची देख आमी घेवया. ताणें स्पश्ट रितीन क्रिस्ती जिविताचें आपूण स्विकार केलें आनी ताका दिल्लें काम ताणें फावोती बरी केलें. आपूण मरूंक येता, म्हाका दग दितात म्हणलें ताणें पळोवं ना. देवाची सेवा करचें तर कितें करचें म्हूण ताका समजलें. पवित्र सभेची आस्त दुर्बळ्यांक दिली. तें क्रिस्ताचें काम ताणें केलें. आपलो जीव ताणें सोम्या खातीर दिलो. देवाची परजा तो जालो, देवाचो मोग आसो जालो आनी आज तो आमचो पात्रोन सांदला. तर बाबा भयणीनो, ही देख आमी घेवया. क्रिस्ती जिविताचें आपोवणें स्विकार करया. आमी तें जियोंक देवाची कृपा आनी आदार ह्या येवकरीसन त्या जेजूतान आमी जोडया
आनी त्या प्रमाणे जिवन एक दीस सोम्यान आमकां दिल्लो तो बरोवचो इसाया प्रवादी मारिपात सर्व परजा मुजे तरशी येतलो सर्गीं जेवणान भाग घेतलो आनी थंयसर सगळां ते देवाच्या हजीरपणांत संतोश पावतली तो संतोष एक दीस त्या सर्गींच्या राजान आमचो जावं दी आमेन. मोगान तुका आज भेटयता बदलून गई होवळोवान जिविताकान निमोल मागता कुर्सावाटे जीवन क्रिस्ता संगीता सस्ताची हिंदी सरकार भक्ती तुसो आधार मागता जिविताची कुर्सावाटे जीवन क्रिस्ता संगी घेता सस्ताची एक दीस गा भक्ती तुझो आधार मागता घे बापा तूं होवळोवाय मोगान तुका आज भेटयता बदलून गई होवळोवान जिविताच्या निवळ मागता. म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तशें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या ऐक्या पवित्रेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा भाग्यवंत लॉरेन्साच्या परबे दिसा संतोशान भेटयलेले दाना दयेन स्विकार कर आनी ती आमचे सर्वणेक आदार जायशी कर क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमच्या आत्म्या सोवे आसो तुमची काळजां उबारात आनी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया वयशे आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर कळ्यांनी सते आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. भाग्यवंत लोरेस तुज्या रक्त साक्षान क्रिस्तच्या पावलांनी सोलून आपले रगत भरून तुज्या नांवाची महिमा तुज्या नांवाक महिमा हाडली आनी वर्ती कर्तुतां परगटली. हे पर्यंत तुका गवाय दिवच्याक हस्कत्यांक तूं घट करताय आनी अशें क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजे बळसां पुर्णेन परसत लायताय. देखून सर्गींच्या पदव्या सांगाती ह्या संवसारांत तांबन आसतना आमी तुका वाकणता आनी तुजे महिमे मुखार निरंतरी तुजी स्तुती गायता. दरबारांचो सर्वेस्परते सर्गांनी संसार बदला तुझ्या वै
सगी होसाना सगी सर्वे स्पोराची नावी येता तो सुबाकी होसाना सगी होसाना सगी सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर देखून दवा परी तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत कश्ट मरण सुसोंको आप कुशीन तो परदें जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही मुची कूड तुमचे पासो तो समर्पणची तेस्वरी जेवण दतस ताणें काल्स घेतली तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत फातकजें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सबारां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात बाबाडता सोगोट सुम्या आमी होऊन डोकाताव आणि हे कालसिंतले पियेताव तितले पावटी तू परत येस तुझे मरण पयगडता देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जिवांतपणाच्या उडासाक आमी वो जीव तुका वो जिवीत सो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवसता क्रिस्ताच्या कुडींत आनी रक्तांत वांटो घेतल्या आमकां पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी कालतेकायेन मागता सर्वेस्परा आगे प्रितिमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर अशें लियो आमच्या भगवन बापा आनी लेसली आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या संस्करणी घेतलेल्या बराबर तिका प्रितिमोगांत संपूर्ण कर तशेंच पुनर्जिवंतपणाचो भरोशान अंतरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणी सोय उगडास कर आनी तुजे काकुळतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची काकुळट कर म्हूण आमी मागता अशें भाग्यवंत अवंकार मोरये देवाचे मय संगाती भाग्यवंत झुजे ती सोपती भाग्यवंत धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मनवल्यांत त्या सगळ्या संता भक्तां बराबर सशणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांचे संगाता तुका वखाणूंक आनी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे उर्वे आनी ताचे सांगता आनी ताचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद्वेदार बापा सरमान आनी महिमा तुका
ससनाच्या ससना. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलेलें प्रार्थना आमी देख घेवन म्हणया. आमच्या बाबा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येव, तुझे खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणी पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंदर जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतींसर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडके पदवे आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जेताय आनी रातवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले, आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयलांत ती सुभागी. सम्या तुवें म्हज्या घरा भितर येवं म्हाका पळोवना, पूण एक उतार मात्र उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. मुझा मोगान करून सोम्या काळजान घेताय, तुकाच म्हाका देवून जिणे नंदन करता. स्वागत मोगाळ सोमिया, काळजांत घे म्हूण मागता. म्हाकाच तुका देवून तुजे दयेक साता. स्वागत मोगाळ सोमिया, काळजांत घे म्हूण मागता. म्हाकाच तुका देवून तुजे दयेक साता. काणान तुज्या पोसताय, कुर्ते सरला भयताय. सुकोन गेल्या शेया गोपाक पाटी घेता. स्वागत मोगाळ सोमिया, काळजांत घे म्हूण मागता. म्हाकाच तुका देवून तुजे दयेक साता.
मागता स्वागत मोगाळ सोमिया कळसांती ओट मागता आकाश तुका दिवू तुझे दयेक सत्ता सोम्या म्हाका शिकय जावच्या तुझी बरी सर्वांचो मोग करच्या हांवें संवसारारी स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांते पोट मागता मागास तुका दिवूं तुझे दयेक सत्ता तुवें केल्ल्या उपकारा जिवीत आमचे समर्पिता सेवेक ते पवित्र सोम्या मागता अपुर्या संसारांत आमकां रचले शिगोणी मायबा फावो केली भाऊ भयणी संगी कुटाम दिले अर्गा अर्गा ए सोम्या काळजांत हांव 3 वाजता ए सोम्या तुवें केल्ल्या उपकारांक जिवीत आमचे समर्पिता सेवेक ते पवित्र सोम्या मागता प्रार्थुया सर्वेस्परा या पवित्र देण्या वरवीं दादोशी जाल्ले आमी कालतेपणी तुजे लागीं मागता भाग्यवंत लोरेसाच्या परबे दिसा तुका पवो आसलेले सेवेचे भेटवणे वरवीं तुज्या सुडवणीची कृपा आमकां अदीक अदीक मेळो क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्या सोवे आसो सर्पद्वेधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे ओडूका आयचे प्रधान याजक जावन आराधन सलोनोर्न मिसाच्या बलिदाना देवाच्या उतराचेर नियाळ दिल्ले मनादीक बाप अँड्रू डिसोसा फिरगस याजक बचपे तांकां हांव विगार बापाचे नांवे आनी तुमचे नांवे देव बरें करूं म्हणटा गांवांत ते निरुडेचे आनी म्हज्या गांवाचे देखून हांव तांकां मेळटाना सांगचें आमी दोगी गांवकार सैमान आंवकार अशें तांच्या मुखल्या मिसावाकी हांव बरें मागतां तांचे सगळीं आसात मनादीक बाप रॉनी गांवांत किरेंतले आनी आतां प्रस्तुत ते लखनौ दिवसीजन ते एस्टेट मॅनेजर दिवन वावर करना आसात तांकां हांव बरें मागतां आजच्या दिसाची तेरसाचे लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ले लितुर्जी समितीक देव बरें करूं भक्तिकांनी तांच्या आत्मीक गरजां खातीर वा बेसिलिकाचे अभिवृद्धीक आर्थीक कुमक अर्गा मिसां त्या समाची मिसां दिवंक आसा तर तुमी बेसिलिकाच्या स्टॉलाक थंयसर संपर्क करचे आनी थंयसर बेंजार केल्ल्या हर एक आत्मीक संगती तुमकां लभ्य आसात हप्त्यामध्ये जर कोणायकी आत्मीक समालोचन वा कावन्सिलिंगाची गरज आसा तर तुमी मुंगड फोना मुखांतर वा अपॉइंटमेंट प्रत्येक रितीन सालोरसाचे ह्या भोव पवित्र पुणशेताक येवच्या हर एका भक्तिकाचेर तुजो आशिर्वाद तूं घालताय हांगासर आमच्या बऱ्यापणाक आनी हर एकल्याच्या बऱ्यापणाक फावो करच्या त्या फिरचेंत आनी मुर्दम जावन कुमो करच्या हर एका व्यक्तीचेर तुजें बेसांव घाल ह्या वातीचो उजवाड तांच्या जिनियाचो अंधकार पयस करून दी तांकां धैर्यान आनी कृपेन बरोवन दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवे
आतां नांवां आपयल्यांनी मुखार येवचें प्रधान याशका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. जेवणाक वंतिका दिल्ल्यांची नांवां रोनाल्ड पायस अँड फॅमिली उर्वा स्टोर मँगलोर. रोनाल्ड पायस अँड फॅमिली उर्वा स्टोर मँगलोर. जोसेफ डिसोजा मूडबिल्ले. जोसेफ डिसोजा मूडबिल्ले. जॅक्सन अँड एलोरा डिसोजा मूडबिल्ले. जॅक्सन अँड एलोरा डिसोजा मूडबिल्ले. मिहीर मिस्त्री कॅनडा. मिहीर मिस्त्री कॅनडा. ऐचे मुर्दोमू रोशन अक्षता मिनेजस पांबूर. रोशन अक्षता मिनेजस पांबूर. जर कोणाची नांवां सोडून गेल्यांत ह्या वाचूंक विसरल्यांतर तांणी येवन वाती स्विकार करीत. Salores Tu am su, patron mogasu Mosedas vansu Santa Japansu. Salores Tu am su, patron mogasu. Mose da servansu, Santa Japansu. San Loresac novenaचे मागणे ये जैतेवन मागतीरा San Loresa. तरण्या प्रायरस त्या कधी कटिंग सोसून जेवलेल्या आईक आमचे कलते मागणे वरत्या पातळेन आम्ही तुझे सरशीन आयल्या जिवो बावाट तेर बरवसो देवासोनी आमच्या पेल्यासो करो मोग आमकां जोड दे. आमच्या बेसांग सरी जावन निस्कळपण आमचे ते परजळ शेंकर. आमच्या सर्वात्मिक आनी संसारी वडिलां ते कलतेपण आमी लाकय शेंकर. दुबळ्या जगत्यान पिडेशिडेन आनी कश्टान वरान आसल्याक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पाव शेंकर. अनबावट्यांक आनी बावट्यांक शेळिल्ल्यांक सर्गींचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळा शिकर. तुज्या बळादीक मजतेन देवाचे राज संवसारांत विस्तारून दी. आमच्या कुडी आत्म्याच्या सरगर्जांनी आमकां पाव. प्रत्येक जावन मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दितात. भायर पडले पर्स मेळिल्ल्या खातीर, आनवरांतले राखून व्हेल्ल्या खातीर, बरी भलायकी लाभल्या खातीर, परगांवांत बरें काम मेळिल्ल्या खातीर, दुबयची विजा रिन्यूवल जाल्ल्या खातीर, 6 वर्सां उपरांत भुरग्यांचे देणे लाभल्या खातीर, कॅन्सर पिडा गूण जाल्ल्या खातीर, पांयाची गांठी दूख गूण जाल्ल्या खातीर, देवान केल्ल्या सौर उपकारां खातीर अर्गां दिवया. ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ. ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ. ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ. सांत लोरेसाच्या मजतीन सर आमची त्या सवां आमचे इरादेव देवा समोर दवरया. 78 जाणांक बरी भलायकी मेळोवंक, 39 कुटुंबांक शांती समाधान मेळोवंक, 15 जाणांक बरी सैरीक मेळोवंक, 13 जोड्यांक भुरग्यांचे देणे लाभोंक, 40 आनी 1 भुरग्यांक शिकोवंक बरी मत मेळोवंक, 17 भुरग्यांक परिक्षेंत बरे मार्क्स मेळोवंक, 21 जाणांक विजा लाभोंक, 11 जाणां भुरग्यांक सुडाळ उलोवंक जावंक, त्या भुरग्यांचो हट राग पयस जावंक, 40 आनी 2 भुरग्यांक बरें काम मेळोवंक, 16 जाणांचे जागेचे समस्ये परिहार जावच्याक, 14 जाणांनी आमाल पेवणें सुटका घेवच्याक, 13 जाणांचे रीण फारीक जावच्याक, 7 जाणांचे दिल्ले पयशे फाटीं मेळच्या खातीर मागया. ಕಷ್ಟತೆಲ್ಯಾನೋ ಏಯ ವಸಂತೆ ಮಾ ಕಾದಿಯ
दितलो विशेव तुमकां मोगाच्या गोपान ओच्या कष्टा देल्यानो येया वसंते म्हाका दिया दितलो विशेव तुमकां मोगाच्या गोपान ओच्या सांत लोरेसाच्या मजतीन 8 जाणांक बरें घर जागो मेळोंक 7 जाणांचे बिझनेस बऱ्यान जावंक 12 जाणांची शेळ ताप कोंकली 24 जाणांची हातापांयांची गांठीची दूख 11 जाणांची कॅन्सर पिडा 5 जाणांचे लिव्हर समस्ये किडनी समस्ये 13 जाणांची एलर्जी 8 जाणांची पाठ दूख गुण जावंक 2 घुमटी दूख बावळो दूख 8 जाणांची गॅस्ट्रीक एसिडिटी 12 जाणांचे सिरांची समस्यो 6 जाणांचे पोट दूख 11 जाणांची पेंगटाची दूख 8 जाणांचे रिपोर्ट नॉर्मल येवंक 2 इंटरव्यून पास जावंक 18 जाणांचे BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक तेगांची डिलिव्हरी बऱ्या तरेन जावचे खातीर आमी मागया. हांवूच तो बरो गोडी शेळयां खातीर जीव दिवचो पाटलाव मोसो तूं करशी सर्गी बंदराक पावतलो हांवूच तो बरो गोडी शेळयां खातीर जीव दिवचो पाटलाव मोसो तूं करशी सर्गी बंदरा पावतलो इन्वेस्ट केल्ले पयशे वाडी समेत पाटी मेळोंक 12 जाणांची दोळ्यांची दीस सारकी जावंक 5 जाणांची मोतीची पिडा 6 जाणांची उस्मोडीची पिडा 3 हार्टाचे समस्यो 2 युरीन इन्फेक्शन गुण जावच्याक घर भाड्याक वचोंक ACCA एग्जाम पास जावंक फ्लॅट विकून वचोंक आडाव दवरिल्लें भांगर सोडोंक मजत मेळोंक तोंडार आशिल्लीं कथां माजवून वचोंक केसोळी सामकुळां पांयांतले हातांतले किळे नापय जावंक तेगांक PR मेळच्याक नकारात्मक चिन्नां पयस वेचे खातीर सांत लोरेसाची मजत घेवन सोम्या जेजूच्या नांवान सर्गीच्या बापा लागीं आमी मागया. तूं मोसो इश्ट मोगासो हरी करचे म्हाका पावसो तूं मोसो इश्ट मोगासो हरी करचे म्हाका पावसो तुजे रावपाक येता तुजे रावपाक येता जेजू मोगळा तुजे रावपाक येता जेजू मोगळा कश्टांचे मोडा म्हजे आयल्या वेळा तुजे रावपाक येता जेजू मोगळा. प्रत्येक तेसां पसोत मागतात. सेबेस्टियन तावरोक बरी भलायकी मेळोंक आलिशा म्हणल्याक बरें काम लाबोंक एका चल्याची मोत उजवाडोंक एकल्याची विजा रिन्यूवल जावंक 2 भुरग्यांनी परिक्षेंत बरे मार्क्स मेळोंक अंकीत म्हणल्या भुरग्याक बरी भलायकी मेळोंक ऑपरेशनाचो गाय गुण जावचे खातीर मागया. आमा सोमेस्तच्या पिडे खातीर मागया. नाना तराच्या पिडेन कश्टांच्या हर एकल्यांक जेजू आपूण गुण करूं दी. ह्या पवित्र तळार येवच्या हर एकल्यांक
देवाचे आशीर्वाद लाभच्या खातीर आमी मागया. हांगासर जावची सर कामां योजना पदाक पावोंक, दान दिल्ल्या सर दानीक आशीर्वाद मेळोंक, फावतीन दान देवाचें मंदीर बांदच्याक मेळोंक, आम्हा समेस्तांची गरज समजून येवच्या हर एकल्यांक सांत लोरेसा मार्फत मजत मेळोंक आमी मागया. देवाच्या कृपेन सगळें आमचें काम आमचे घरदाराचें सगळी योजना पोंता पावच्या खातीर मागया. ಈ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ, ರೋಗ ರುಜಿನ ಅಸ್ವಸ್ಥದಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಕುಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದವರಿಗೆ, ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು ವಕ್ರದೃಷ್ಟಿಗಳು ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಶನಿಗ್ರಾಚಾರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ನಾಗದೋಷಗಳು ದೋಷಗಳಿಂದ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲು ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಕಾರ್ಲಾ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಮತ್ತು ದಯೆ ಮೂಲಕ, ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಲು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಏನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆಯೋ, ಏನನ್ನು ಭಿನ್ನವಿಸುತ್ತೇವೆಯೋ ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿಕೆಗಳು ಕರ್ತರಾದ ದೇವರು ಕೇಳುವಂತಾಗಲಿ. ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರು ಅವರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಲಾ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಕೃಪೆ ಸದಾ ನಮ್ಮೊಡನೆ इरलेंदु ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. देवाची कृपा आमचेर देवून येवं दी. ह्या तळाक येवच्या हर एकल्यांक बरी भलायकी समाधान शांती मेळों दी. सर तराच्या वायटां विघ्नां तानवार अवघड आपायांत देव आमकां राखून व्हरों दी. सर तराच्या भियांतले, सर तराची एंग्जायटी, फियर, डिप्रेशन, नाना तराची स्ट्रेस ह्या मोतीच्या पिडेन कश्टोवच्या हर एकल्यांक जेजू आपणून गूण करूं दी. देवाच्या अमोलीक सत्तेन आणि जेजूच्या अमोलीक रक्तान आणि पवित्र आत्म्याच्या कृपेन सांत लोरेसाच्या विशेष मजतीन आमची मागणी देवा लागीं पावों दी आमी मागया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जेजू लागीं आमी मागया. आमच्या पातकां मुक्तसाण मेळोंक, देवाची कृपा मेळोंक, समाधान शांती संतोष मेळोंक, कृपा समस्तां बळेपण मेळोंक, देवाच्या नामान मागिल्लो उपकार आमकां मेळोंक. सर तराच्या वायटांत विघ्नांत तानवार अवघड आपायांत पिडे शिडेन कश्ट दुखांत देव आमकां आमची मागणी आयको दी. आमच्या अंतस्करणाची आमची मागणी देव आयको दी. आमचे त्यासले सर तराची मोतीची पिडा वयस करूं दी म्हणून आमी मागया. सर तराचें परिवर्तन जावच्या खातीर आमी मागया. तांचें बरें वायट समजून पारखून ती राजात समजून सगळें पारखून मागया. हालेलुया, हालेलुया. शेकी बावरत्या प्रमाणे बरी क्रिस्तांवची निचेव बगी मरण सरकार तुझे संगता ससनाक देवा कगळसूचे भाग आमकां समेस्तांक फावो कर. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बस आनी आमकां ताळें पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान सांत लोरेस मार्तिरा आमा पसत विनंती कर. क्रिस्ताच्या वचन्याक आमी पावसोवच्या खातीर प्रार्थुया. हे सर पदवेदरा देवा, भाग्यवंत लोरेसान आपल्या वळवळ्यांच्या उज्याचेर जैतवर अशें तुवें केलें. आमच्या अवगुणाची केंड आमी पलवशी कर म्हणून आमी लालेर मागता. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. आतां प्रधान याजक सर आमच्या पिडे खातीर मागोवंक सांगल्या खातीर कोणा पासत आमी मागूंक आयल्या तांचे पासत सर्वांची पिडा शिडा गूण जावचे पासत आतां आमी सांत लोरेसाची मजत घेवन समया जेजू क्रिस्ताच्या कृपेन ताच्या रक्तान आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरें जावच्या खातीर मागया. सोम्याचे नवी आमचो आधार, आणि रस्ता सगाणी संसार, सोम्या दायन आयक म्हजे मागणे, आनी तुजी बोप तुजी सशीन पावोवन दी. सोमी तुमचे सोवे आसो आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसो. प्रार्थुया. सर पदवीधरा शासनाच्या देवा, तुझे गुण करचे सकत पिडेस्त कुडीनी वतून कश्टांच्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी ओडामोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ तुजी दिश्ट घाल. पातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर बांदपा सांतलें तांकां सोडय. मोतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे दोन पयस कर. तुज्या अगणीत काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्त सांत लोरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बासिलिकांत
तुझ्या दैवीक सहवास संतोष आणि समाधान तांकां मेळ्ळे म्हणले दादोस काय तांची जावं दी. अशी या शांती जोडली ही तुझी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणे आणि देखी प्रकार सोलोन तुजो मोग आनी बरेपण पासारची खरे भक्तिवंत जावन जियोवचे आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमचे सुम्या मारिफात. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रवो आनी तो तुमकां सांबाळो. तुमचे मुखल्यांत रवो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमचे फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आनी सर पदवेदार देवा बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काळ रावो. पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं देवाची काकूळ तांकां लाभोंक हे पवित्र तेलाच्या माखणे वरवीं पवित्र आत्म्याची कृपा आमचे देवन येवं बावडतान स्विकार करता तेन्ना सर तराची पिडा शिडा गूण जावं म्हणून आमी मागया. उबे रावया. पवित्र आत्म्याची कृपा गिता मारिफात मागोवन घेवया. Psalm 98. चळेली आमची क्रिस्तीची उर्बेन तुंबोर दिवण तुझी देणी. शेळेली आमची ख्रिस्तीची उर्बेन तुंबोर दिवण तुझी देणी. एक पोट आमचो सदा वाडय सडय. बावडता दिवो तुझे कृपेन चळय. बावडता दिवो तुझे कृपेन चळय. दैवीक देण्याच्या पवित्रत्या आमचे तो देवोने तेला आमचे सुच्या दैवीक मोगा आमकां तूं रूपीत कर. आमकां तूं रूपीत कर. दुकुली मोना राखून आसा गायेली काळजां आशेवन आसा. दुकुली मोना राखून आसा गायेली काळजां आशेवन आसा. मोगा उजान तुझ्या तियास गुण कर. मोगा उजान तुझ्या तियास गुण कर. संतोषन भरून चिनी पावन तू कर. संतोषन भरून चिनी पावन तू कर. दैवीक देण्याच्या पवित्रत्या आमचे तू देवोन ये. तेला जिसूच्या दैवीक मोगान आमकां तूं रूपीत कर. आमकां तूं रूपीत कर. दैवीक देण्याच्या पवित्रत्या आमचे तूं देवोन ये. तेला जिसूच्या दैवीक मोगान
सालोरेस तू आमचो पात्रोन मोगासो मजतर सर्वांचो सांत जापाचो सालोरेस तू आमचो पात्रोन मोगासो मजतर सर्वांचो सांत जापाचो काळजा आमची नेटय देव मोगान पेटय पातका सांकळे तुटय सर्गी वाढता कर क्रिस्ताचो शुभ संदेश परगटूंक शिकय देव भक्तीन वागय सर्गी वन पावय सालोरेस तू आमचो पात्रोन मोगासो मजता सर्वांचो सांत जापाचो मुखार पुता सोवे अवकार मोरी आशीर्वाद देवांका जेजूच्या पवित काळचा आम्हा सर्वांक दी तुझे आशीर्वाद भगवंत लोरेसा आम्हा बसत अधिकारी भगवंत कोर्सचे गुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे